Gesù Cristo, Ondiaru parli ponascha, Namo Namo Surbundara, Sakramenta tam karakcha. 517 Namo Namo Gesù Cristo, Ondiaru parli ponascha, Namo Namo Surbundara, Sakramenta tam karakcha. Sargi sotiu tu amka melo rava Dipoli pon tuve undia cheru getha Undia vainayu tu amche kan sata Amcha mogan bor tuka samapitha Namo Namo Gesù Cristo, Ondiaru parli ponascha, Namo Namo Surbundara, Sakramenta tam karakcha. Jinie Gesù du duka sango aina Tuche ton busbon ashim hangarao E Gesù ye amka melo tu ye Tuche kurpeche Denia banda geuni Namo Namo Gesù Cristo, Ondiaru parli ponascha, Namo Namo Surbundara, Sakramenta tam karakcha. Lagi sertau sumya satau tuci gorsa Tuci senggirau wisatau cini korsa Sentush satau amin gevun tuci darshan Sakshi tuka ami tuja pavit sparsha Namo Namo Gesù Cristo, Ondiaru parli ponascha, Namo Namo Surbundara, Sakramenta tam karakcha. Namo Namo Gesù Cristo, Ondiaru parli ponascha, Namo Namo Surbundara, Sakramenta tam karakcha. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Obrigado, Caçamian Jesus. Obrigado, Caçamian Jesus. Obrigado, Caçamian Jesus. Obrigado, Caçamian Jesus. Stutido, Caçamian Jesus. Tito Caçamian Jesus. Aradanto, Caçamian Jesus. Aradanto Caçamian Jesus. Aradanto, Caçamian Jesus. Aradanto Caçamian Jesus. Obrigado, Caçamian Jesus. Obrigado, Caçamian Jesus. Vandanto, Caçamian Jesus. Obrigado, Caçamian Jesus. Jeito, Caçamian Jesus. Hallelujah. 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 बसया मोगाळ भावन आणि बेनीनो आज ह्या पुणशेतांत येवन सोम्या संगाता थोडो वेळ करसून चाक आमी हांगासर आयल्या अर्गां होगलाप आराधन स्तुती गितां सगळें सोम्या कडेन आमच्या जिविता कितें गरज आसा तें मागोवन घेवच्याक सोम्याच्या पांयां तळे आमी आसां देवाक आमी अर्गां दिवया हो दीस हो वेळ ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आज आमकां हांगासर येवन ह्या आराधनांत भाग घेवंक सोम्यान आमकां भलायकी दिल्ल्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे मदें आसा आमचे मुखार आसा आनी आमकां आशिर्वादांनी भरच्याक तो तयार आसा मुखलो वेळ मोगाळ बाबा भयणीनो देवाक अर्गां दिवच्यान ताची स्तुती करच्याक आनी ताका आराधन करच्याक आमी दिवंक वेत आसतना आमचें समर्पण आमी करया सगळें आमचें जिवीत हो वेळ आनी आमी कितें मागोवंक आयल्या तें सकड सोम्याच्या पांयां तळी समर्पण आमी करया एक घडीभर मौनपणी कित्या खातीर आमी हांगासर आयल्या खंयच्या इराद्या खातीर सोम्या सोवे आमी आसां खंयच्या उपकारा खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवन आसां आनी सोम्यान म्हज्या जिवितांत कितें सक्कड बरें पळोवन गेलां तसो एक घडीभर उडास काडन सोम्यान केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणाचो ताणें केल्ल्या कृपेचो उडास काडन सोम्याक आमचें समर्पण आमी करया कीर्तनाचें पुस्तक कीर्तन 9 वाक्य 1 अशें म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां सगळी तुजी विस्मिता हांव वर्णितां सांगता आमी म्हणया सर्वेस्परा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां हांव तुका अर्गां दितां हांव तुका अर्गां दितां सगळी तुजी विस्मितां सगळीं तुजी विस्मितां सगळीं तुजी विस्मितां हांव वर्णितां हांव वर्णितां हांव वर्णितां प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. 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 कितली सोबीत उतरां ह्या किर्तनाची मोगाळ भावा भयणीनो सगळ्या म्हज्या काळजांत सर्वेस्पर हांव तुका अर्गां दितां
म्हज्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सक्कड बरेपणाचो अर्गां दिवंक किर्तनाचें उतर म्हाका आपयता. किर्तन 9 वाक्य 1. सगळीं तुजी विस्मितां हांव वर्णितां. जें कितें विस्मितां आजापां म्हज्या जिवितांत तुवें केल्याय त्या सगळ्या विस्मितांक त्या आजापांक हांव तुका वर्णितां. बोवा पुरबायचीं किर्तनाचीं उतरां मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खंडीत जावन कित्याक देवान म्हाका राखलां आनी सांबाळलां ह्या सक्कड विस्मिता खातीर, देवान केल्ल्या सक्कड आजापां खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आज आमी सांत आंतोनीचें फेस्त आचरण करता न्ही. आज पदवाचो सांत आंतोनी त्या सांता मरिफात जिवितांत मस्त बरेपण जाल्लें आसा. सांत आंतोन भायर पडिल्ल्यो वस्तू सोदून दिवच्याक एक विशेष आदार असो सांत न्ही. कितेंय भायर पडिल्ल्यो वस्तू जाल्यार तुमी कोणा कडेन मागतात? सांत आंतोनी कडेन मागिल्लें मेळटा म्हणून आसा. देखून आज सबार कडेन सांत आंतोनीची इगर्जो खंय आसात, खंयसर पुनशेतां आसात. आज थंयसर विशेष मिसाचें बलिदान आसा. मुगाळ बोवा भयणीनो, सांत आंतोनी कडेन आमी मागता आसतना, सालारेसा कडेन आमी मागता आसतना आमी भायर पडिल्ल्यो वस्तू मात्र न्ही, थोडे फावटी आमच्या जिवितांत मस्त संगती भायर पडटात न्ही. वय की न्ही. आतां तुमी मागचें भायर पडिल्लें भांगार, भायर पडिल्ल्यो वस्तू, भायर पडिल्लीं डॉक्युमेंटां वा कितेंय मागतात जावंक पुरो. जिवितांत मस्त संगती भायर पडटात. थोडे फावटी समाधान भायर पडटा न्ही. समाधान भायर पडल्यार मनशाक ना समाधान भोगता राग येता. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत शांती भायर पडटा. शांत समाधान नातल्यार मनशाचें जिवीत कश्टांचें जाता. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत भक्षणां भायर पडटा. हेरांक भक्षूंक आमी पाटींग करता. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत जें कितें आमी हेरांक बरें करी जाय आसतलें, सेवा दी जी आसतली, ती सेवा बरेंपण भायर पडटा. असलें भायर पडिल्ल्यो थोड्यो संगती जिवितांत प्रामुख्यता आसच्यो. शांत, समाधान, सोंसणीकाय, सेवा हें सक्कड आमी आज मागोवन घेवया. सोम्या म्हज्या जिवितांत मस्त संगती भायर पडल्यात. थोडे फावटी म्हाका राग येता न्ही. थोडे फावटी म्हाका सोंसणीकाय चुकता. थोडे फावटी हेरांतय हांव म्हजो तासार मानुभाव आसा, ताका कित्याक बक्षिजे, ताका कित्याक हांवें काले म्हणी दिजे म्हणलें तें मानोभाव तुमच्या लागीं आसा तर तुमच्या जिवितांत बॉक्सांनी भायर पडलां की ना. देखून आज असल्यो संगती सोम्या लागीं आमी मागया. म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यता आसच्यो थोड्यो संगती सोम्या म्हज्या जिवितांत भायर पडल्यात, त्यो म्हाका पाटी हाण दी पूण सोम्या लागीं आज विशेश रितीन आमी मागया. म्हाका सोम्या जेजू, म्हज्या जिवितांत सबार संगती तुवें सोदून दिवंक आसा. आज हांव त्यो तुज्या लागीं मागतां. दोळ्यांत विशेश जावन शांत समाधान म्हाका तूं परतून म्हाका जिवितांत पाटी दी. म्हज्या जिवितांत भायर पडिल्लें बॉक्सांनी तूं परत म्हाका पाटी हाण दी. म्हज्या जिवितांत भायर पडिल्ली सोंसणीकाय म्हाका तूं परत पाटी हाण दी म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. आनी त्याच सोम्याचें आराधन आमी करया. गावया गीत तुमच्या बुकांनी पान नंबर 20. पान संख्या 55 गीत 85. महिमेच्या थेवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या थेवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या थेवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आमी नावडया. भजन ताची करूया
कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताची करूया कीर्तन ताची गाऊया आनंदान ताका हसिया आनंदान ताका हसिया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया सोबीत संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो सोबीत संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो कुरपे देण्यान ताका बरलो मोगान सांगाती केलो कुरपे देण्यान ताका बरलो मोगान सांगाती केलो महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया दैविक शक्तीन मनशाक भरलो दिवून सानवाय ताका दैविक शक्तीन मनशाक भरलो दिवून सानवाय ताका पवित्र ताच्या केलो ताका वारिस्ता पवित्र राजा ताच्या केलो ताका वारिस्ता महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया मनशा समोर केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो मनशा समोर केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो जेजून हो संसार आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो जेजून हो संसार महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदान ताका हसिया आनंदान ताका हसिया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया अल्लेलु अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Argantuka sumia. Argantuka sumia. Argantuka sumia. Argantuka sumia. Oglaptuka sumia. Oglaptuka sumia. Mahimatuka sumia. Mahimatuka sumia. Vandantuka sumia. Vandantuka sumia. Hallelujah. 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 मगाळ भावा बहिणीनो महिमेच्या देवाक खाकुळतेच्या सागोराक संतोषान आमी नांवाडलें आसा सोम्या कडेन आमी मागोन आसा जिवितांत कितें भायर पडलां तें आमकां मेळच्या खातीर आज सोम्यान केल्ल्या बरेपणा खातीर स्तुती गीत आमी गायत आसतना सोम्याक अर्घ आमी फाटयत आसतना कीर्तन 66 आमकां स्पश्ट रितीक म्हणटा देवाक जयकार करा सगळे पृथ्वेक ताच्या नांवाच्या महिमेक कीर्तनां गाया प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. म्हजे उपरांत तुमी सांगचें देवाक जयकार करा देवाक जयकार करा देवाक जयकार करा. देवाक जयकार कया देवाक जयकार ताच्या करा. महिमेक ताच्या महिमेक कीर्तना गया कीर्तना गया. कीर्तना गया कीर्तना गया. ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया ताका महिमा दिया. देवाक सांगा देवाक सांगा देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्यां कितली विचित्र तुजी कृत्यां कितली विचित्र तुजी कृत्यां कितली विचित्र तुजी कृत्यां. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. मगळ बाबा बहिणीनो कीर्तन 66 उतरां देवाक जयकार करूंक सगळे पृथ्वी संगता ताच्या नांवाच्या महिमेक कीर्तनां गावच्याक ताची स्तुती करच्याक ताका महिमा दिवच्याक कित्याक ताणें म्हज्यान तुज्या जिवितांत विस्मितां केल्यांत आजापां केल्यांत आज पर्यंत देवान म्हाका बऱ्या भलायकेचें देणें दिल्ल्या खातीर म्हज्या कुटुंबाक आशिर्वाद केल्ल्या खातीर हांवें मागिल्लें देवान फावो केल्ल्या खातीर सकड संगतीक हांव आनी तूं ताका आराधन करूंक फावो हांव आनी तूं ताका अर्गां दिवंक फावो हांव आनी तूं ताका स्तुती करूंक फावो कित्याक देव म्हाका आनी तुका आशिर्वाद दिता आनी आमकां दया दाखयता ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांकयता कीर्तन 67 उतरां देव आमची दया करूंक आनी आमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकूंक देखून कोणाचो प्रकाश तुमचेर फांकते आसा देवाचो प्रकाश सोम्याचो प्रकाश मोगाळ बाबा भयणीनो आज तुमचेर फांकोन आसा देखून तुमची मुखामळां बरजळीत आसूंक जाय तुमची मुखामळां बरजळीत आसूंक जाय देखून कोणाच्या उज्यान तुमी पेटोवन आसात सोम्याच्या उज्यान पेटोवन आसात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. थोड्या आयतारा आदी आमी पवित्र तृत्वेचें फेस्ताचरण केलें वैगी पवित्र तृत्वेचें एक सांत पवित्र तृत्वी विशेश जावन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हे तेग जण तांची कामां कशी आसलीं आनी हे तेग जण एक देव जावन कशें वावर करतात म्हणल्या खातीर तो एक उदाहरण दिवन तो म्हणटा तो बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक एका सुर्याक तो वर्णन करता तो म्हणटा सूर्यो जावन आसा देव आनी सुर्यातावन वाळची ती किरणां कितें आसात तें जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी किरणां मरिफात आमच्या कुडीक कितें लागता पळय उण लागता कितें आसा पळय तें जावन आसा कालें पवित्र आत्मो आतां सूर्यो ताची किरणां आनी ताचे तावन वाळची ती
तुमकां 3 दुसऱ्यो संगती दिसोंक पुरो, पूण ह्यो तिनीय संगती एकच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून सूर्य जावं दी, सुर्यातान वळची ती किरणां जावं दी, वा किरणां लाभची ती ऊब जावं दी. सक्कड कैंतावन येता, सक्कड कैंतावन सुर्यातावन येता न्ही. देखून जशें बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या तेगांतावन वाळची तरी कृपा कोणातावन येता? देवातावन येता. कशें सुर्यातावन किरणां जावन किरणां मरिफात तुमच्या कुडीक ऊब लागता गी, तशेंच बापातावन पुता मरिफात आनी पवित्र आत्म्या मरिफात काल आमकां मेळटा कृपा लाभता. काल लाभता कृपा. देखून पवित्र आत्म्याक सडावत आमी वाऱ्याक, स्वासाक वा किरणां कितें आसतात ताका आमी सरी करता. कित्याक देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो आमच्या जिविताक कितें सक्कड गरजेचें जाय तें आमकां फावो करता. देखून आमची मुखामळां कोण परजळ अशें करता? देव परजळ अशें करता. कित्याक किर्तन 67 वाक्य 1 आमकां म्हणटा, देव आमची दया करूंक आनी आमच्या वयर ताचो आशिर्वाद पडूंक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकूंक, आनी आमच्या आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकूंक. देखून त्याच सोम्या लागीं आमी मागया, सोम्या तुज्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर तूं फांकय आनी आमची जिवीत, आमची जिणी तूं उजवाडाय. देखून आमी खंयचीं भुरगीं जायचे म्हणून स्वामी जेजून आमकां सांगिल्लें आसा, आमी उजवाडाचीं भुरगीं, आमी उजवाडाचीं भुरगीं. भुरगीं खंयसर आसल्यार सोबीत उजवाडान गी काळोखान? उजवाडान. देखून आमी आमचीं भुरगीं, आमी उजवाडाचीं भुरगीं. काळोखाचीं भुरगीं म्हणल्यार कोणाचीं भुरगीं? सैतानाचीं भुरगीं. वा काळोख कोण पळय चड लागीं दवरता, ताच्या जिवितांत काळोख आसा जाल्यार तो देवातावन पयस आसा. देखून देवाच्या लागीं आसलीं भुरगीं कसलीं भुरगीं? उजवाडाचीं भुरगीं. देखून तुमी समेस्ता आमी हर एकलीं कोणाच्या उजवाडान भरलेलीं? सोम्याच्या उजवाडान भरलेलीं. देखून त्याच सोम्याच्या उजवाडान देव आमकां कृपेन भरून दी, आशिर्वादान भरून दी म्हूण आमी मागया. उबी रावया, पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. देवाचें उतर आमी नियाळोंक वाचूंक वेता आसतना तसो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवच्या खातीर आमी मागया. तुमच्या गिता बुकांत पान संको 95 उबीर. ತೊಂಬತ್ತ 5. पवित्र आत्म्या, ये तूं आमचे मध्ये हात आमी जोडया. तसो पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. तसो पवित्र आत्मा आमचे थंय येवच्याक आज ह्या आराधनांत देवाच्या उतराच्या नियाळांत तो आमचे सोबे आसच्याक, किर्ण जावन ऊब जावन तो आमचे सोबे आसच्याक त्याच पवित्र आत्म्या लागीं मागून त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें स्वागत करया. स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे, तुझ्या सक्तीन आमकां बळ, तुझे सक्तीन आमकां राव तूं आमचे सोय. स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे, तुझे सक्तीन राव तूं आमचे सोय. तुमची विद्योचे उदार ससनाक वळची सस्तावची बुजवंदर आणि बुद्ध देणार, बुजवंदर आणि बुद्ध देणार, सगळेंच तूं चलय, सगळे तूं चलय. तुमची विद्योचे उदार
ससनाक वाळची जर संस्थावाची बुसोंडार आणि बुलेना सगळे तू सल स्वागत पवित्र स्वागत पवित्र तुका आमचे मध्ये तुका आमचे मोठे तुझे सत्तेन आमकां बर तुझे सत्तेन आमकां राव तू आमचे स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळजांत तुका आमच्या काळसा नितळ तूं कर आमकां नितळ कर तू आमकां बापा बघूंक सस्ता तुझे वेदिवशें वता स्वागत पवित्र तुका आमच्या जिणयेंत तुका आमच्या जिणयेंत नितळ कर तू आमकां बापा बघूंक सस्ता स्वागत पवित्र आत्मिया स्वागत पवित्र तुका आमच्या कुटुंबांत तुका आमच्या कुटुंबांत नितळ कर तू आमकां बापा बघूंक सस्ता स्वागत पवित्र आत्मिया स्वागत पवित्र तुका आमच्या कामांत तुका आमच्या गावांत नितळ कर तू आमकां बापा बघूंक सस्ता स्वागत पवित्र आत्मिया स्वागत पवित्र तुका आमच्या कश्टांत तुका आमच्या कश्टांत नितळ कर तू आमकां बापा बघूंक सस्ता स्वागत पवित्र आत्मिया स्वागत पवित्र तुका आमच्या पिडेंत तुका आमच्या पिडे नितळ कर तू आमकां नितळ कर तू आमकां बापा बघूंक तुझे वेदिवचें अवतार हालेलुया ससनाक वाळची जर तूं सोम्या हालेलुया सुवंतराने बोध देणार तूं हालेलुया 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 हात आमचे जोडया दोळे आमचे दंपया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचे सर्गींच्या आमच्या बापा सर्गींच्या आमच्या बापा सर्गींच्या आमच्या बापा सर्गींच्या आमच्या बापा तुका तुका तुझ्या पुताक तुझ्या पुताक आणि तुवें धाडिल्ल्या पवित्र आत्म्याक तुवें दिलेल्या पवित्र आत्म्याक त्या पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे वयर आमचे वयर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भावा भयणींचेर आमच्या भावा भयणींचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या भुरग्यांचेर तूं दान दी देवा तूं दान दी देवा आज आज या आराधनांत वांटेली घेवच्या आमी या आराधनांत वांटेली घेवच्या आमी आमचे वयर आमचे
आमचे वयर तुझ्या कृपेचो शिवर तुजे कृपेचो शिवर वतून धाडदी सोमिया वतून धाडये सम्या आनी आमकां आनी आमकां आशिर्वादीत कर आशिर्वादीत कर तुजो परजळ तुजो परसळ तुजो परजळ तुजो परसळ आमचे वयर तूं घाल आमचे वयर तूं घाल आनी आमची मुखामळां आनी आमची मुखां आनी आमची मुखामळां आनी आमची मुखां तुझ्या प्रकाशान तूं बर सोमिया तुया काळसान बरसो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या ईसय आसूं तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावले पूण भायर रावन तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें लोकांचो जोमो तांचे भोवती बसून आशिल्लो देखून तांणी तांकां सांगलें आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात तुका विचारतात पण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण आनी भोंवतणी बसून आशिल्ल्यांचे दीस गुंडावन ताणें म्हणलें हांगा आसात म्हजी आवय म्हजे भाव जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय देवाचे उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता देखून बसया मुगाळ बोवा भयणीनो 1894 इस्वेंत पोलंड गांवांत जल्मल्लो सांत सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे ह्या संता विशीं तुमी आयकलां जावंक पुरो एक विशेष सांत तो 1918 इस्वेंत एक याजाक तो जालो आनी ताच्या त्या आवदेंत पयलें आनी दुसरें महाझूज घडन आशिल्लें आनी ह्या दुसऱ्या महाझुजा वेळी ताणें जिवन आशिल्लो तो पोलंड गांव कितें आसा जर्मनाच्या सोजरांनी दाड घालून तो पोलंड गांव तांणी तांचो करून घेतलो आनी लोकांक तांणी दग दिलें आनी कोणें पळय क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करता त्या लोकांक दग दिल्लें आनी हिटलराच्या नाझी सैन्यांनी सबार लोकांक बंदेंत घाल्लें कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प म्हूण म्हणजे तांकां जिवेशी मारच्याक आनी बंदेंत आशिल्ल्या पैकी हो मॅक्सिमिलियन कोल्बे एकलो याजाक आनी एक दीस तो आशिल्ल्या त्या जैलांत अशें घडलें की एक कैदी धांवून गेलो आनी जर एक कैदी त्या सेल्लातावन त्या जैलातावन जर धांवून येत आसतना थंयसर नाझी सैन्याच्या रुली प्रमाणे त्या कुडांत आशिल्ल्या 10 जाणांक धरून जिवेशी मारूंक आशिल्लें आनी अशें धरता आसतना तांणी 10 जाणांक कुडायलें आनी त्या 10 जाणां पैकी एकलो आशिल्लो ताचें नांव फ्रांसीस ताका बायल आनी ताका भुरगीं आशिल्लीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं ताका जिवेशी मारच्याक सोजेर तयार करनाशिल्ले आनी सगळी रात हो फ्रांसीस रडता आनी मॅक्सिमिलियन कोल्बे लागीं वचोन मागता आनी म्हणटा म्हाका कालेमुणी कर बाचाव कर आनी याजक मॅक्सिमिलियन कोल्बे ताका म्हणटा तूं भियेनाका हांव तुका बाचाव करता आनी याजक मॅक्सिमिलियन कोल्बे सोजेरा लागीं वचोन मागता आळे हांव एक याजक क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करचो म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नांत पूण तो फ्रांसीस आसा पळया तुमी फाल्यां सकाळीं ताका जिवेशी मारच्यार आसात ताका बायल आसा आनी ताका भुरगीं आसात देखून ताका तुमी सोडा आनी ताच्या बदलाक म्हाका तुमी जिवेशी मारा म्हणून मॅक्सिमिलियन कोल्बे सोजेरा लागीं मागता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी सोजेर ताची विनंती मानून घेतात आनी फ्रांसीस ताका सोडतात आनी ताच्या बदलाक दुसरे दिसा सकाळीं त्या 10 जाणां सांगता बाप मॅक्सिमिलियन कोल्बेक जिवेशी मारतात आनी अशें 1941 इस्वेंत ऑगस्टाच्या 14 तारीखेक हें घडिल्लें घडीत मस्त वर्सां जावनात
आनी मॅक्सिमिलियन कोल्बे आनी एकल्या खातीर आपणाचो सॅक्रिफीस भेटयता. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देवाची खुशी दुसरी एक याजक जावन आपणाची जिणी हेरां खातीर भेटयल्ली आनी ताका 1982 इस्वेंत पापा जुआंव पौलुस मॅक्सिमिलियन कोल्बेक सांत म्हूण पासारता. आनी सांत म्हूण पासारता आसतना जुआंव पौल दुसऱ्यान सांगलेलीं उतरां ही, मॅक्सिमिलियन कोल्बे मोरोंक ना, मॅक्सिमिलियन कोल्बे मोरोंक ना. बगार ताचें जिवीत ताच्या भावाक ताणें समर्पून दिलां. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. मॅक्सिमिलियन कोल्बे मोरोंक ना, ताचें जिवीत ताणें कोणाक समर्पून दिलां? ताच्या भावाक. मोगाळ भावा भयणीनो, देवाची खुशी मॅक्सिमिलियन कोल्बेच्या जिवितांत आनी तशेंच ताणें बचाव केल्ल्या फ्रांसिसाच्या जिवितांत दुसरीच. देखून देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावंक आमी हर एकल्यांनी पेसाडूंक आसा. आतां आयकल्लें वाचप तुमी मार्काच्या पुस्तकांतलें वांजेलांतलें अध्याय 3 वाक्य 31 तावन 35 पर्यंत फकत 5 वाक्यां. शीस येवन जेजू लागीं म्हणटात, आळे तुजे आवय आनी भाऊ थंयसर भायर तुका राखून रावल्यान. जेजून कितें म्हणलें? कोण देवाची खुशी करता तीच म्हजी आवय, तोच म्हजो भाव आनी तीच म्हजी भयण. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. आज तुमी कोण देवाची खुशी करतात? तुमी जेजूची भाव, जेजूची भयण आनी जेजूची आवय जावंक पावतात. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. देखून देवाची खुशी करचें भोव गरजेचें. देवाच्या खुशे विरोध गेल्लो तो पयिल्लो व्यक्ती कोण? कोण? आदाव. हिंगी देवान रचल्लो पयिल्लो व्यक्ती आदाव आनी देवाच्या खुशे विरोध गेल्लो पयिल्लो व्यक्ती आदाव. कित्याक? बागींतलें आडवरलेलें फळ खाय नाकात म्हूण सांगलें जाल्यार तें खावंक कोण गेलो? दोगांय गेलीं. आदावय गेली, येवी गेली. देखून देवाच्या कुशेक विरोध गेल्ल्याक काल जाता एक तो पाताक करता आनी पातकाक सरी जाल्ली शिक्षा लागता. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. देखून देवाच्या कुशे विरोध गेल्यार कितें घडटा? देवातान आमी पयस वेता मात्र न्ही, आमी पाताक करता, आमी सूख करता. देखून देवाच्या कुशे विरोध आमी वेचे न्ही. देखून जो आदाव जी येव देवाच्या कुशे विरोध गेली, बागींत आशिल्ल्या खायनातल्या फळाक तांणी हात लायलो, तो वळ ती पातकांत पडली आनी देवाच्या शिक्षेक वळख जातात. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, आमी कोणाच्या कुशेक काल जायचे काही? देवाच्या कुशेक. कोणाच्या कुशेक? देवाच्या कुशेक. आतां तुमचीं भुरगीं तुमचे कुशेक खालतीमान घालनातल्या तुमकां खुशी जाता की राग येता? राग येता की ना? येता. आतां भुरगीं तुमी सांगिल्लें उतर आयकनातल्या तुमकां काल राग येना की ना? येता न्ही. आतां भुरग्यांची खुशी म्हूण एक आसा की ना? भुरग्यांची तो खुशी म्हूण एक आसा. तांणी सांगिल्लें तांकां जायचें, तांणी सांगिल्लें तुमी तांकां दिवचें, आसा की ना? मस्त बोटी ह्या दिसांनी आवय बापायचें व्हडलें कंप्लेंट भुरग्यां विशीं वा युवजनां विशीं कालें आमी सांगिल्लीं भुरगीं करिनात, करिनात. आनी आमी आवय बापाय देवाची खुशी करिनातल्यार आमची भुरगीं आमची खुशी कशें करीत न्ही? देखून पयलें आमी देवाच्या कुशेक कालतीमान घालूंक कशें पळय, जेन्ना म्हजें भुरगें म्हजी खुशी करनासतना करनातल्या वेळार म्हाका बेजार जाता की ना? तशेंच तुवें आनी हांवें जेन्ना देवाची खुशी करनातल्या वेळार काल जाता, देवाकी दुखता, ताकाय बेजार जाता की ना? जाता. थोडे फावटी देवान म्हज्या जिवितांत कितें करी जाय म्हूण मोन केल्यार पळय, तो खंडीत करता. सम्यान देवान म्हणलें आसा, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेर हांवें बरोवन घालां, हर एक केस लेगून
मेजून दवरल्यात. जायत्या गिरपुजा प्रास चड तुमी मलादीक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून तुमचे हर एकल्याचे माथ्याचे केस लेगून कालें दवरल्यात, मेजून दवरल्यात, मेजून दवरल्यात. देखून देव तुका खुशी व्हरता तर कितें तूं जाय जय म्हणून देवाक करूंक साध्य आसा. जोना प्रवाद्याक देवान कालें म्हणलें, खंयच्या शहराक वच म्हणलें, वच निनिवेच्या शहराक आनी थंयसर आशिल्ल्या लोकांक सुवार्ता परगट कर म्हणून जोना प्रवाद्याक म्हणलें. जाल्यार जोना प्रवादी कालें केलें, देवा तावन तो फळ दावलो. 3 दीस मासलेच्या पोटांत उरलो जाल्यार त्या जोना प्रवाद्याक मासलेच्या पोटांतलें भायर हाडून निनिवेच्या शहराक प्रवाद करूंक देवान धाडलेलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाची खुशी आसली की जोना प्रवाद्यान निनिवेच्या शहराक वचून सुवार्ता परगट करी जाय, सुवार्ता परगट कर. देखून देवाच्या कुशे विरोध म्हाका आनी तुका वचोंक साध्य आसा ना. आतां तुमच्या कुशे विरोध तुमच्या भुरग्यांनी वशीत, निमाणें तुमच्या हातांत जायनातल्या तुमी कालें म्हणटात, वच तुका जाय जाल्ले बरी कर म्हणटात की ना. पूण देव तशें करिना. जर देव खुशी व्हरता की तुवें अशें जाय जय म्हणून देवाक कितें खुशी आसा तें तुजें तावन तो करूंक साध्य. देव तुजी पाट सोडिना, देव तुज्या फाटल्यानच आसा. कशें पळय, जोब सगळें सांडून थंयसर आसले वेळार जोबान देवाचेर पातेनी सोडली गी ना. ताचे लागीं आसले ते इश्ट येवन ताका म्हणटाले, तूं काल्याक कितलें पाती येताय. त्या इश्टा कडेन तो लढाई करता. पूण निमाणें जोब कोणाचेर बरवसता, देवाचेर बरवसता. आनी जोबान सांगिल्लें उतर कालें, देवान वेलें दिलें, देवान वेलें हरसिल्लें जावं ताचें नांव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जोबान देवाची खुशी ताच्या जिवितांत कितें म्हूण मानून घेतली. ताका कळीत आसलें ताका पिडा आयली, ताचीं भुरगीं बाळां ताचे तोंड पयस गेलीं, ताणें पोसुल्लीं जानवरां मरोवन गेलीं, ताणें केल्ली ती आस्त ताणें होगडावन घेतली. आनी असल्या संदर्भार जोबान सांगिल्लीं तीं उतरां, भावार्थाचीं उतरां, देवान दिल्लें, देवान वेलें, हरसिल्लें जावं ताचें नांव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी असल्या भावार्थाक मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो जोबाक कालें मेळ्ळें. ताणें कितें पुरा होगडावन घेतलें तें ताका परत्यान दोडत्यान फाटीं मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सबारपोटी आमच्या जिवितांत सोलवणी येत आसतना, पिडा शिडा येत आसतना, वा कितेंय अनवार येत आसतना देवाच्या कुशेक आमी सवाल करता निंगी. देवाच्या कुशेक सवाल करतात की ना? केलां तुमी निंगी? मस्तपोटी आमी करता. कित्याक देवा ही म्हाका पिडा? कित्याक देवा म्हाका असलें अनाहूत म्हज्या कुटुंबांत? कित्याक देवा म्हाका एक सैरीक मेळना? कित्याक देवा एक सारकें काम आमकां मेळना? कित्याक देवा ह्या संगतींतावन म्हाका तूं भायर हाडिनाय? कित्याक देवा आमी काडिल्लें रीण आणकी फारीक करूंक तूं आमकां आदार दिना? आनी कित्याक देवा आमी चिंतिल्लें आमकां करूंक जायना म्हूण देवाक सवाल केल्ल्या वेळार देवाच्या कुशेची परीक्षा तुमी केल्या की ना? देवाच्या कुशेची परीक्षा करता आमी निंगी. मस्तपोटी देवाच्या कुशेची परीक्षा आमी करता. देखून हांव आनी तूं मोगाळ बाबा भयणीन देवाच्या कुशेक परीक्षा करूंक आमकां अर्हता ना. जें देवान म्हजे वयर खुशी वेल्या तें म्हाका फावो जाता. आनी देवाच्या कुशेक हांवें आनी तुवें कालें घालूंक आसा, खालतीमान घालूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कितलोय बरो धाकतर जावं दी, कितलीय व्हड पिडा जावं दी, जर देव खुशी वेल्यार मात्र ती पिडा गूण करूंक साध्य आसा. वैगिनिंगी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जर सक्कड पिडा गूण करचो धाकतेर आमचे मदें आसलो तर आज हांवें आनी तुवें हांगासर हेची गरज नासली, गरज आसली की ना. थोडे पोटी जिवितांत आमच्या आजापां आमी करता. मनशांक आजापां करूंक साध्य ना. मनशांक आजापां करूंक साध्य ना. ती साध्य कोणाक? देवाक मात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
सबारपटे आमी पळयता खाली एका ल्हानशा पिडे वरवीं मनीस धरणीक शेवटता की ना. एक ल्हानशा शिरेच्या समस्ये वरवीं मनशाक चलोवंक कश्टांचें जाता की ना. दोळ्यांक एक ल्हानशें आडें आयल्यार तुमकां दिसता की एक ल्हानशें आडें सोडा, एक ल्हानशी धूळ पडल्यार तुमी घश्टिनात की दोळे. थोडे फावटी दोळ्यांक काले उंचे आसता, धवे म्हणटा न्ही दोळे आमकां दिसनात. थोडे फावटी खंयच्या एका कुडीच्या खंयच्या एका बागाक रगत पाशार जायना जाल्यार तुमचे हात पांय वयर वचूंक साध्य आसा की साध्य ना. देखून मोगाळ बाबा भयणीनो, तुज्या जिवितांत पळय देवान तुका रचलां, मात्र न्ही तुका बरें जिवीत तुका फावो केलां. जें कितें तुज्या कुडीन घडटा पळय ताचे वयर तुका नियंत्रण ना. नियंत्रण आसा की आतां मस्त फावटी आमकां शुगर BP मस्त नाक आसा. थोडी म्हणूंक पुरो मस्त साकर केल्यार शुगर येता म्हूण, थोडी आल्लें पुरा खातात तल्यांक शुगर ना. सगळें जिणभर शुगर खायनातल्यांक शुगर येता न्ही. थोडे फावटी BP आतां हांवें आनी तुवें सांगूंक जाता की कशी BP आयल्या म्हाका म्हूण. तुमकां कळिता? तुमकां हें कळीत ना, तुमच्या दाक्तराकी कळिना. दाक्तरच गुळयो मात दिता. आतां तुमकां BP कशी आयली म्हणून डॉक्टर सांगताय. आतां एक पिडा कशी आयली म्हूण सांगूंक जाता? सांगूंक जायना. थोडे फावटी आमी म्हणूंक पुरो म्हज्या आबाक आसली, म्हज्या मांयक आसली, म्हज्या बाबाक आसली म्हणून. थोडे फावटी आबाक बाबाक आनी मांयक नातली पिडा तुमकां येवनांगी ना आयल्या. देखून मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी देवाच्या कुशे विरोध वेचाक आमी खंयचेय परिक्षा करूंक जायना. तुजी पिडा कशी आयल्या म्हूण तुवें परिक्षा करियत कोण ना, पूण देवाची कुशी तुज्या जिवितांत जारी जावना कित्याक म्हणून तुवें परिक्षा करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून ताचे वयर आमी विश्वास भावार्थ दवरन खालतीमान घालूंक जाय. मरयेन कितें म्हणलें जेन्ना गब्रियल बडवो ताचे सरशी येवन मरये सरशी येवन तूं एका पुताक गर्भेस्त जातेली म्हूण सांगतना मरयेन कितें म्हणलें? तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावन सांगता म्हणया. तुज्या कुशे प्रमाणे, तुज्या कुशे प्रमाणे, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं, म्हजे थंय जावं, म्हजे थंय जावं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या संतोशान मरयेन ते एक आपुरबायेचें स्तुतीगीत गायलें न्ही. आपुरबायेचें स्तुतीगीत. मात्र न्ही मरयेन आपणाची मावशे भयण एलिझाबेथीची भेट केली न्ही. भेट केली कित्याक? मरी कुरपेन भरलेली. मरी कुरपेन भरलेली. कित्याक? गब्रियल बडवो येवन मरये लागीं फस्ट काले म्हणालो, नामान नामान कुरपेन भरलेले. नामान कुरपेन. इंग्लिशान हेल फुल ऑफ ग्रेस. हेल फुल ऑफ ग्रेस म्हणल्यार सगळ्या कुरपेन भरलेले. आतां इंग्लिशांत हेल फुल ऑफ ग्रेस कोंकणीन घालता आसतना नामान कुरपेन भरलेले. आतां फुल्ल म्हणलो शब्द इंग्लिशांत कोंकणीक येवना. आतां कोंकणीन फुल्ल म्हणल्यार कालें सगळ्या कुरपेन भरलेले. वा पुरत्या कुरपेन भरलेली. मोरी सगळ्या पुरत्या कुरपेन भरलेली. आनी जेन्ना मरी एलिझाबेथीची भेट करता आसतना एलिझाबेथेंत आसल्या तिच्या कुसव्यांत आसल्या बाळकान काल गेलें, उडी मारली. कित्याक? कित्याक म्हणल्यार कुरपेन भरलेली एक व्यक्ती थंयसर आयिल्ली त्या खातीर. देखून मोगाळ बाबा भयणीन, आमी हर एकलें कुरपेन भरलेली. देवाच्या कुशेक आमकां खालती मान घालूंक आमकां हर एकल्यांक आपयलां. आनी जो मनीस देवाच्या कुशेक खालती मान घालता तो बेसांवासो जाता, कुरपेन भरलेलो जाता, आशिर्वादान भरलेलो जाता. पावलो सावल जावन आसतना आनी दामस्काच्या वाटेर देव ताका भेटता आनी तो सकला पडटा आनी थंयसर ताचें जिविताचें बदलावण जाता. कुरपेन तो भरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी कुरपेन भरलेलो पावल कितें आसा? कोणाची सुवार्ता प्रगट करता? सोम्याची सुवार्ता प्रगट करता. देखून म्हज्याय आनी तुमच्याय जिणयेच्या एका हंतार देव म्हाका आनी तुका काल करता, आपुडता आनी भेटता. आनी म्हाका आनी तुका कुरपेन भरता. आनी
थोडे फावटी देव म्हाका आनी तुका आपयत आसतना देवाची खुशी कितें आमी जाणा जावंक आसा. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 सांगता, तुमी मती भ्रश्ट जाल्ले बरी करचे न्ही, बगार देवाची खुशी कितें म्हणून समजून घेया. सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो स्पश्ट रितीन म्हणटा, तुमी मती भ्रश्टा बरी करिनाकात, बगार देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जाया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तेसलोनिकेकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 म्हणटा, सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें साध्य आसा की सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिवंक साध्य आसा? आसा. आतां तुमकी कोयती लागली, आतां कोयती लागतना तुमी देवाक अर्गां दितात की ना थंय कुडको घाण बांदतात? खालें करचें. थोडे फावटी कोयती कितली पाजल्या की ना गी म्हूण पळोवंक परिक्षाय जावंक की पुरो न्ही गे. देखून कोयती लागतना देवाक अर्गां दिवंक कित्याक? कोयती म्हज्या हाताक लागली न्ही आनी एकल्याच्या हाताक लागूं ना न्ही म्हूण देवाक अर्गां दिवचें न्ही गे. वा कोयती इल्ली लागली आनी म्हजो हातच कुडके जावं ना न्ही म्हूण देवाक अर्गां दिवंक, वय की न्ही गे. थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही गे, शा इतलें जाल्लें पूण हाच्याक इल्लें चड जाल्लें जाल्यार म्हणटा गी ना जाता न्ही गे. देखून थोडे संदर्भ आनी हर एक संदर्भ कोणाक अर्गां दिवंक? देवाक अर्गां दिवंक जाय. देखून हर एका संदर्भार जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावया. मोगाळ भावा भयणीनो, आज मार्काचो वांजेल आमी वाचल्लो स्पश्ट रितीन म्हणटा, कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तो म्हजी आवय, म्हजी भाव आनी म्हजी भयण. देखून मोगाळ भावा भयण, आज आमी मागया सोम्या लागीं, तुजी खुशी करूंक म्हाका तूं फावो कर. सबार पोटी देवाची खुशी करच्यांत आमी फाटीं सरता. 8 बागींत एक बाग अशी आसा, देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात. ती कितली बागी? खालें. ती काल जातली, खालें जातली, ती दादोशी जातली, ती दादोशी जातली. सांगात आमी म्हणया, देवाची खुशी करूंक, देवाची खुशी करूंक, देवाची खुशी करूंक, देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात, बुकेतात आनी तानेतात, बुकेतात आनी तानेतात. बुकेतात आनी तानेतात. ती कितली बागी? ती कितली बागी? ती कितली बागी? कितली बागी? ती दादोशी जातली, ती दादोशी जातली, ती दादोशी जातली. ती दादोशी जातली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. केदाळा तुमी दादोशी जातात जिवितांत? केदाळा? आतां तुमी सांगा नाकात 2 परां जेवल्ल्या उपरांत दादोशी जेवल्या हांव फादर म्हूण न्ही गे. वा कांय इल्लेशें बरें जेवण आसा जाल्यार आमी दादोशी. वा कोणी एकलो मनीस सुमार तेंपा उपरांत तुमगेर येवन तुमचे लागीं उलयल्या काले म्हणटात, ओ दादोशी उलयलो म्हणटात. आतां दादोशी सोवें 10 काडल्यार दोशी आसात न्ही गे. 10 दोशी, 10 काडल्यार दोशी. देखून हेरांच्या जिवितांत दादोशी मनशां जायचे, 10 दोशी दिवची मनशांनी. सबार पोटी थोडी मनशांक ती लागीं येता तुमी म्हणटात न्ही, आबा आनीक लागीं येवचें नाका, वा आनीक उलोवचें नाका आबा म्हणटात की ना. कित्याक तुमकां गोत्ता तो मनीस आयल्यार करकरे म्हूण. देखून थोडी व्यक्ती तुमकां पळयतना खुशी जाता न्ही गे, तांकां आयकाय म्हूण जाता. थोडी मस्त उलयतात, अर्द घंटो मुक्काल घंटो तुमकां किरकिरी जाता, थोडे फावटी न्हीद येता की ना. तुमी दादोशी जाय, हेरांच्या जिवितांत संतोश दिवचें, दादोस व्यक्तित्वाचें व्यक्ती तुमी जावंक जाय. देखून जेन्ना तुमी देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात, ते दाळा तुमी दादोशी जातल्यात. ज्या मापान तुमी संवसारी खाणाक बुकेतात आनी तानेतात, आनी संवसारी खाण तुमकां मेळटा आसतना कारण जाता पोट दादोशी जाता. तशेंच देवाची खुशी केल्ल्या तुमी मोगाळ भावा भयणीनो कान जातात, दादोशी जातात. देखून आज मागा तुमी सक्रामेंता लागीं विशेश जावन
सोम्या पयिल्लें म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी कितें म्हाका कळीत कर. आतां फाल्यां कितें म्हूण तुमकां कळिता आसा. कळीत ना जाल्यार तुमी तुमच्या बँकांनी बॅलन्स दवरलां, FD दवरल्यात, तुमच्या भुरग्यांक तुमी मुखार फुडार कितें म्हूण सोदून दवरला, तुमी तुमच्या थोड्यांच्या कुटुंबान सैरीक सोदून दवरल्या की ना. कोणाचेर भरवसो दवरून? कोणाचेर? देवाचेर. आतां फाल्यां कितें जाता म्हूण तुमकां कळिता? कोणाक म्हाकाय कळीत ना, तुमकांय कळीत ना. देखून आमचो भावार्थांनी भरवसो कोणाचेर? देवाचेर. देखून तुमी केल्लें भांगार, तुमी बांदिल्लीं घरां, तुमी पुंजायिल्ले पयशे फाल्यां कोणाचें म्हणल्यार म्हाका आनी तुका कळीत आसा? कळीत ना. पूण आमी करता, आमी गळटा, आमी पुंजयता, आमी बांदता, आमी हाडटा. कोणाचेर भरवसो दवरून? देवाचेर भरवसो दवरून. देखून मनशाचेर आनी आमचे वयर भरवसो दवरल्यार जायना. कोणाचेर भरवसो दवरूंक? देवाचेर. देखून कोणाची खुशी पयिल्लें जाणा जाय. सोम्या तुजी खुशी कितें म्हणलें म्हाका कळीत कर. आनी जेन्ना मात्र आमी संतोश जावंक शकतल्या भुरग्यांक खातीर आमी मागया. विशेश जावन आज थोडे फावटी आमचीं भुरगीं देवाची खुशी सोडा, आवय बापायची खुशी करनात न्ही गे. आतां हांव तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमची खुशी आसा की ना? आसा न्ही गे. आमच्या भुरग्यांनी अशें जाय, अशें शिकत जाय, अशें मुखार वचत जाय म्हूण तुमची एक खुशी आसा. थोडे फावटी अशा खुशेक विरोध येता आसतना भुरगीं पाडवाटेक वेतात की ना. आतां खंयचीय आवय बापूय एका भुरग्याक पाड कांय बगयता की ना. हर एका भुरग्याक एका आवय बापायची खुशी कितें आसा? बरीच आसा. कांय थोडे फावटी भुरगें म्हणटा हांव धाकटेर जाता, आवय म्हणटा तूं नर्स जायचें म्हूण. कांय थोड्या संगतीन आमी इल्लेशें सोडधोड. कांय थोडे फावटी आवय बापाय म्हणटा तूं गांवांत रावन शीक, भुरगें म्हणटा गांवांत शिकना हांव परगांवाक येता म्हूण. पूण भुरग्याक कळीत ना ताका परगांवाक धाडचे इतली शाती तुजे कडेन ना म्हूण भुरग्याक कळीत आसा? कळीत आसना. देखून मोगाळ भावा भयणो, आज आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. आतां विशेश मापान ह्या दिसांनी एकलीं दोगां भुरगीं आसल्या वरवीं भुरग्यांची खुशी आमी करिनातल्यार भुरग्यांक बेजार जाता म्हूण आमच्या मतींत आसा न्ही गे. भुरग्यांक दुखता म्हणलें मतीन आसा जावंक पुरो. पूण भुरग्यांक सारके रितीन आमी वाटेक पावयचे तर कितें देवाची खुशी आसा ती कोणा मुखांतर जारी जाता? त्या भुरग्यांच्या आवय बापाय मुखांतर जारी जाता. देखून भुरग्यांनो, युवाजनांनो आनी तुमी आवय बापायनो, देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावंक एक प्रयत्न करूंक आसा. आनी देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जावंक एक वाट आसा. आनी ती वाट जावन आसा एकच एक वाट. आनी ती जावन आसा देवाचें उतर वाचचें. आनी जेन्ना देवाचें उतर वाचता आसतना मोगाळ भावा भयणीनो, देव तुमच्या मोतीक उजवाड दिता मात्र न्ही, देवाची खुशी कितें म्हूण कळीत करूंक आसचें एक साधन मात्र. तेंकां आलें देवाचें उतर. तेंकां आलें देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून जेन्ना देवाच्या उतर आमी वाचता मोगाळ भावा भयणीनो आनी हांगासर आराधन करता, मागणें करता, कोणाची खुशी आमी जाणा जाता? देवाची खुशी. देखून आज आमी विशेश रितीन आराधना थोडें मागया. सोम्या तुजी खुशी तुज्या उतरां मरिफात जाणा जावच्या खातीर ह्या पवित्र पुस्तका मरिफात हें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना तुजी खुशी कितें म्हणलें जाणा जावंक तूं म्हाका फावो कर. देखून युवाजनांनो, भुरग्यांनो, आवय बापायनो, कुटुंबांत पवित्र पुस्तक आमी वाचच्याक आनी हें चीत दिवन वाचच्याक. आनी ज्या मापान आमी चीत दिवन वाचता, ज्या मापान देवाचें उतर म्हाका काल दिता, म्हज्या मोतीक उजवाड दिता. देखून तसो उजवाड आमकां मेळच्याक सोम्या लागीं आमी मागया. ती बी घालया. सोम्या लागीं आमी आमची सकड प्रार्थना ह्या संदर्भार दवरतना ताचे लागीं आमी मागया. सोम्या तुजी खुशी म्हज्या जिवितान कितें म्हूण जाणा जावच्याक तूं म्हाका कृपेन तूं बर. सोम्या तुजी खुशी म्हज्या जिवितान म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या भावा भयणींक जाणा जावंक तूं फावो कर. सोम्या तुजी खुशी
तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक म्हाका तूं कृपेन तुंबर. सुम्याची खुशी जाणा जावच्या खातीर गीत आमी गावया. ಪಾಲ್ಸಂಕು 78 78. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Arigantu ka sumya. Arigantu ka sumya. Arigantu ka sumya. Arigantu ka sumya. Oglaptu ka sumya. Oglaptu ka sumya. Aradantu ka sumya. Aradantu ka sumya. Jejitu ka sumya. Jejitu ka sumya. Hallelujah. 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 They can bush, yeah.
मकाळ बाबा भयणीनो, देवाची खुशी जिवितांत कितें म्हणलें समजून घेवच्याक आमी हांगासर आसा म्हणून तुमकां नियाळांत हांवें कळीत केलें. जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हण जाणा जावच्याक पवित्र पुस्तक वाचल्यार मात्र कळीत जाता. दुसऱ्या खंयच्याय संगतींत देवाची खुशी कळीत करूंक कश्टांची. देखून ज्या मापान पवित्र पुस्तक हांव वाचतां तितल्या मापान देव म्हजे कडेन उलयता की ना. ही कोणाची उतरां? ही कोणाची उतरां? देवाची उतरां. आनी ज्या मापान तूं वाचताय, हें काणयो बूक वाचल्ले बरी, वा पाटा बूक वाचल्ले बरी, वा पेपर वाचल्ले बरी वाचचें न्ही. न्ही देवाचें उतर कशें? जिवे आनी क्रियात्मक. जिवे आनी क्रियात्मक. हाडाचो सार सयत मकलें करूंक सकता तसलो. पाजल्ल्या दोन दारीच्या तालवारी बरी. देखून देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक. इंग्लिशान आमी हाका लिवींग म्हणटा. जिवें हें मेल्लें उतर न्ही. कित्याक ज्या एजेकिएल प्रवादिच्या पुस्तकांत बरयल्लें आसा, मेल्ल्या हाडांक स्वास भरता आसतना त्या हाडांत कालें भरलें? मांस भरलें, जीव भरलो. त्याच मापान देवाचें उतर वाचल्ल्या आमच्या जिवितांत कालें भरता, जिवीत भरता, जिवीत भरता. देखून आज तुमी कितें आयकतात तें देवाचें उतर, तें जिविताचें उतर. जिविताचें उतर. वाड्या जमते वेळार 7 मेटाच्या विधानांत आमी म्हणटा जिविताचें उतर विंचून काडया. कलें उतर जिविताचें उतर. देखून हें उतर मोगाळ बाबा भयणीनो जिवीत दिता, जिवीत दिता. देखून त्या उतराचेर आमचो भरवोसो दवरूंक आमी सदांच पेसाडूंक जाय, पेसाडूंक जाय. आज ह्या आराधनाच्या सुरवेर हांवें सांगिल्लें, आज कोणाचें फेस्त? सांत आंतोनीचें. आज मस्त कडेन सांत आंतोनीची नोवेना आराधन न्ही. आतां मस्त जाणां सांत आंतोनी कडेन कित्याक मागतात? कालें कालें आज आपोवप म्हणल्या खातीर. आनी विशेश मापान सांत आंतोनी काल्याक मागचें? भायर पडल्ल्यो वस्तू मेळच्याक. आतां कळ्ळें पुरो भायर पडल्यो वस्तू तुमी मागतात? कळ्ळें? भांगार, पयशे, मोलादीक चेन, भायर पडल्लें वासरूं, माजर, भायर पडल्लें वस्तू न्ही. केदला म्हणी तुमी भायर पडल्लें समाधान मागलां गी? मागलें. भायर पडल्लें बॉक्सांनी मागलें. भायर पडल्लें शांत समाधान मागलां गी. आतां ह्या दिसांनी पयशे भांगार भायर पडच्या की आतां पुरो बीग आसात न्ही. आतां कोणाच्या हातांत तो मोबायल भायर पडना, बारी अप्रूप. कांय ह्या दिसांनी पावसांत सत्री इल्लेशें भायर पडटा शिवाय दुसरें कांय भायर पडना. कित्याक म्हळ्यार आतां पुरा लॉक. मात्र न्ही आतां कोणी नोट काडून बोल्सान दवरून वचना. आतां पुरा कालें डिजिटल पेमेंट. मोबायल दाखयल्यार पयशे. देखून आतां पर्स आनी कलें कोणी व्हरनात. देखून ह्या दिसांनी आनी मुखल्या दिसांनी सांत आंतोनी कडेन तुमी कालें माग जगय. भायर पडल्लें समाधान, भायर पडल्लें बॉक्साणें मागा. आनी सालोरेसा कडेन इतलेंच तुमी माग जाय. कालें माग जाय, भायर पडल्लें बॉक्साणें. आनी विशेश मापान सांत आंतोनी कडेन तुमी माग जाय. सांत आंतोनी तुज्या हातांत आसा कोण? तुज्या हातांत आसा कोण? जेजू. तुज्या हातांत आसा कोण? जेजू. आज एक कार्टून हांवें पळयलें, एक पिंतूर, आनी थंयसर सांत आंतोनीची इमाज आसा. आनी हे व्यक्ती ताचे लागीं मागता, सांत आंतोनी म्हज्या जिवितांत भायर पडलें खंयची की वस्त म्हाका दी म्हूण. आनी थंयसर सांत आंतोनीच्या हातांत आशिल्लो जेजू सांत आंतोनी कडेन म्हणटा, ताच्या जिवितांत हांव भायर पडलां तें सोदून ताका दी. जेजू सांत आंतोनी कडेन गालें म्हणटा, हांव तुज्या हातांत आसा, पूण ताच्या जिवितांत कोण भायर पडला?
हांव भायर पडलां देखून ताच्या जिवितांत म्हाका सोदून दी. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, थोडे पोटी म्हज्या जिवितांत कोण भायर पडटा? जेजू भायर पडला न्ही गे. भायर पडटा की ना? जेजू भायर पडटा. असल्या संदर्भार आमी जेजूक पयिल्लें म्हजें थंय सोदी जाय. थोडे पोटी म्हज्या जिवितांत समाधान भायर पडलें आसा. मस्त राग येता. राग कित्याक करताय म्हणटाना म्हणटा आमी म्हाका BP आसा म्हूण न्ही गे. देखून म्हजे थोडे पोटे मस्त ससणीकाय चुकता हांव. चुकता की ना? भुरग्यांक आमी मारता. मारल्या उपरांत आमी सुरसुरता. शा कित्याक मारलें? मारल्या उपरांत आमी परतून सुरसूर म्हणटा. जोर केल्ल्या उपरांत शा कित्याक जोर केलें? देखून सुम्या लागीं आमी मागया. आमच्या सांता मारी फात कालें सुम्या म्हज्या जिवितांत कालें पुरो भायर पडलां. ससणीकाय, समाधान भायर पडलां जावं, शांती भायर पडल्या. म्हज्या जिवितांत बक्षांनी भायर पडलां. मस्त ना बक्षूंक हांव कश्टांचें जाता म्हाका. देखून म्हज्या जिवितांत भायर पडलें बक्षांनी म्हाका फाटीं दी, फाटीं दी. आनी विशेश जावन आमी कोणी खंयच्याय सांताचे भक्तीक जायन वचो बागार त्या सांताचे शीस जाय. कालें जायजे शीस जायजे. ते वळ मात्र सांताचें जिविता बरी म्हजें जिवीत जियोंक म्हाका साध्य जाता. देखून हांव सांत आंतोनीसो वा सांत लॉरेन्स असो भक्तीक न्ही बागार तसो शीस, बागार तसो शीस. भक्तीक वा डिवोटी म्हणटा आमी जावंक सुलाभ. पूण एक डिसायपल वा एक शिस जावच्याक कश्टांचें. जेजूचें शिस जावच्या म्हणल्यार कालें. जेजून कालें म्हणलां नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो म्हजो शिस जावंक योग्य न्ही. देखून जेजूचो शिस म्हणल्यार ताचें बरी जावचें. ताचें बरी जावचें म्हूण सांगल्यार ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जियोवचें. देखून म्हज्या जिवितांत कितें भायर पडलां पळय तें जेजू सोदून दिता. देखून तुमच्या जिवितांत भलायकी भायर पडल्या जावंक पुरो न्ही गे. शांत समाधान भायर पडलां जावंक पुरो. बक्षांनी भायर पडलां जावंक पुरो. सोसणीकाय भायर पडल्या जावंक पुरो. हें सक्कड सोम्या लागीं आमी हाडया. विशेश जावन आमचें मात्र न्ही आमच्या भुरग्यांचें आमच्या युवा जनांचें थोडे पोटी साल समकण भायर पडल्या जावंक पुरो न्ही गे. बूद फाट जाल्या म्हणटा हांव न्ही गे. थोडे पोटी बूद आमचे भायर पडल्या जावंक पुरो. असल्या संदर्भार सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या भायर पडल्यो ह्यो सक्कड संगती परत तूं फाटी हाड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून हें जावन दी म्हजें आनी तुजें मागणें मोगाळ भावा भयणीनो. देखून हर एका आराधनांत हर एका मागल्या वेळी मागल्या मिसा वेळी सोम्या लागीं आज मागया. आनी विशेश मापान सांत आंतोनी कडेन कितें तुमी मागतात पळय भायर पडल्यो वस्तू मात्र न्ही जिवितांत भायर कितें पडलां तें तुमी मागा. आजापां जिवितांत घडतात की ना? घडतात. ह्या मिसा वेळार हांगासर आशिल्लो उंडो कितें आसा? जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलूंचें तेंच व्हडलें आजाप. आनी तो जेजू कोणा भितर जियेता? म्हजे भितर दिता. जियेत आसतना हांव जिवें टाबेर्नाकल जावंक पावता. काल जावंक पावता? हांव जिवें टाबेर्नाकल जावंक पावता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून सोम्या लागीं आज असले विनवणे घेवन आमी मागया. आनी तसो सोमी आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मानून घेवया. देखून एक घडी भर मावून रावया. दोळे आमचे धांपया. सोम्या म्हज्या जिवितांत सबार संगती हांवें होगडावन घेतल्यात. मस्त राग येता म्हाका. ससणीकाय सुकता. बरें जिवीत जियोंक कश्टांचें जाता. हेरांचें आयकना हांव. म्हजीच खुशी करूंक थोडे फावटी हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. म्हज्या भुरग्यांनी तांच्या कुशे प्रकार येता आसतना म्हाका राग आयिल्लो आसा. थोडे फावटी देवाचें उतर वाचूंक मागणी करूंक आळसाय केल्ली आसा. हेरांक हांवें लुटुल्लें आसा. आनी एकल्याचे पयशे पाटी दिनासतना ताका नागयिल्लें आसा. आनी एकल्या विशीं नाका जाल्लें उलयिल्लें आसा. ताचें नांव हांवें पाड केल्लें आसा. हेरांची झडती हांवें केल्या. म्हाका गरज नासतना झडती केल्या जावंक पुरो. एका याजका विशीं, एका धर्म भयणी विशीं
म्हज्या शेजाऱ्या विशांत आनी एकल्या विशांत हांवें उलोवन नाका जाल्लें उलोवन वेळ पाड केला. म्हाका गरज नासल्यो संगती विशांत हांवें विचार विनिमय केला. सोम्या तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत कितें म्हूण जाणा जावंक हांव चुकलां. बक्षी म्हाका तुजें बक्षणें म्हाका दी. आजो नितळ काळजान होगडावन घेतलें सक्कड पाटीन दिवंक म्हाका हांव तुजे लागीं मागोन आसा. कोणाचें नांव हांवें पाड केलां तें नांव बरें जावच्याक परत हांव तुजे लागीं मागतां. तांकां तूं आशिर्वादीत कर. तुजे कुशे विरोध हांव गेलां जाल्यार परत तुज्या कुशेक काल्तिमान घालच्याक तूं म्हाका आदार दी. कित्याक तुवेंच म्हणलां बापाची कुशी करतात ती म्हजी आवय, म्हजी भाव, म्हजी भयण. देखून तुज्या कुटुंबाचो सांदे जावच्याक तुज्या कुशे प्रकार जिवंक आमकां फावो कर. सोम्या तुवेंच म्हणलां देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात ती दादोशी जातली. सबार पोवटी तुजी कुशी करूंक हांव बुकेवना, हांव तानेवना आनी ह्या खातीर हांव दादोशी जावंक ना. म्हज्या जिवितांत दादोशी जावच्याक सोम्या तुज्या कुशी करूंक तानेवंक बुकेवंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या निर्लक्षपणा वरवीं थोडे फावटी म्हजी भलायकी हांवें वगडायल्या. आज ती भलायकी पाटीन दी म्हूण तुजे लागीं हांव मागोन आसा. म्हज्या आळसायपणा वरवीं आनी एकल्याक कितें बरें करीत जाय आसलें हांवें करूंक ना. आनी एकल्या बरें करूंक म्हाका तूं कृपेन बर. म्हज्या आळसाळपणा वरवीं थोडे फावटी कितें हांवें शिकत जाय आसलें तें शिकप बऱ्या रितीन शिकोवना. ह्या खातीर सोम्या म्हाका तूं बक्षी आनी म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी हांवें करच्याक तूं म्हाका सदांच आदार दी. सर आमची प्रार्थना आमची मागणी सोम्याक आमी समर्पया. एक समर्पणाच्या ह्या गिता मरिफात सोम्या आमकां आमची मागणी ताशेची घेवन दी म्हूण आमी मागया. समर्पणाची गीत पाण संको 120 120. काळीस मुझे तुझ्या खालसां एक सावंती सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंती. काळीस मुझे तुझ्या खालसां एक सावंती सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंती. मुझी मेटा तुझ्या मेटांनी एक सावंदी. मुझी जीनी तुका अर्गा गी सावंदी. मुझी मेटा तुझ्या मेटांनी एक सावंदी. मुझी जीनी तुका अर्गा गी सावंदी. काळीस मुझे तुझ्या काळसां एक सावंती सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंदी. जिनींबो आशा ही मुझी सोम्या सांकाव तुझे भोरी. जिनींबर जिनींबो आशा ही मुझी सोम्या सांकाव तुझे बरे. करजिनी ही रूपांत
सदा तुका मानवची काळीस मोचे तुझ्या काळजांत एक सावंदी सोमिया मोचे तुझ्या मोनात एक सावंदी चिंतनानी करण्यानी मुझ्या दिवच्याक साक्षत्या मोगाक तुझ्या चिंतनानी करण्यानी मुझ्या दिवच्याक साक्षत्या मोगाक तुझ्या मोळादी करत मेचिनी लालेवन मागतां कालते पोनी काळीस मोचे तुझ्या काळजांत एक सावंदी सोमिया मोचे तुझ्या मोनांत एक सावंदी दिंबी घालया हो वेळ आमकां कितें मागोवंक जाय ते सोम्या लागीं मागचो तो वेळ सोम्यान आमच्या जिवितान मस्त बरेंपण केलां कृपेन भरला आज आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगलां आनी कोणा पासून आमकां मागोवंक जाय तांचो उडास आमी काडया देवा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कुमोग करूंक तुर्त कर कीर्तन 70 वाक्य 1-2 देवाच्या आदारा खातीर हे मागणें हें कीर्तन आनी खंडीत जावन देव म्हाका आदार दिवच्याक म्हाका कृपेन भरच्याक ताची खुशी म्हाका कळीत करच्याक तुर्त करतलो बेगीन सेतलो देखून म्हज्या जिवितान पयल्यान पयलें ताची खुशी जाणा जावच्या खातीर ताचे लागीं आमी मागया म्हज्या कुटुंबांतल्या आवय बापायंक भाव भयणींक भुरग्यांक देवान कितें नेम यारला ताणें कितें खुशी वेल्या त्या खुशी प्रकार जावच्याक सोम्याची खुशी कळीत जावन दी म्हणून त्या सोम्या लागीं आमी मागया मागीर आमी आमच्या भुरग्यां पासून आमच्या युवाजनां पासून तांच्या खुशी प्रकार वचून आसतना बघा देवाची खुशी तांच्या आवय बापाय मरिफात तांच्या वडिलां मरिफात कितें म्हूण तांकां समजोवच्याक भुरगीं आनी युवाजनां आमची साल समकणेन भरच्याक देवाच्या कुशेन भरलेली परजळाची व्यक्ती जावच्याक तांचे पासून आमी मागया परगांवांत गांवांत इस्कॉलांत आनी हेर कडेन आमच्या भुरग्यांचो उडास आमी काडया देव तांकां कृपेन भरच्याक आनी ताची खुशी तांकां कळीत करच्याक फावो करून दिवन मागया मागीर आमी आमच्या बऱ्या भलायके पासून होगडायिल्ली पिडा शिडा होगडायिल्ली भलायकी आमकां परत फाटीं मेळच्या खातीर सोम्या लागीं आमी मागया विविध पिडे वरवीं आमी वळवळटाव जावंक पुरो विविध पिडे खातीर विविध गुळयो आमी काण घेता हांव सोम्या आज खंयसर म्हाका दूख आसा खंयच्या कुडीच्या विश्वांत म्हाका दूख आसा पिडा भोगता हें हांव तुका भेटोवन दितां भायर पडल्ली म्हजी भलायकी सोम्या तूं म्हाका फाटीं दी खरेपणी सोम्या लागीं भवार्थान आमी मागया जंय म्हाका दुखता
खंयच्या कुडीच्या बागान म्हाका दूख आसा पिडा शिडा आसा सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. खंडीत जावन सोमी म्हजी पिडा शिडा गूण करतलो, बऱ्या भलायकेन म्हाका भरतलो. होगडायिल्ली म्हजी भलायकी सोमी म्हाका परत पाटीन दितलो. सभा जाणांनी आमचे कडेन मागणें विचारलां. मोगाळ भावा भयणीनो, म्हजे बसत मागा म्हणून तुमच्या लागीं विचारलां जाल्यार तांचे बसत तांचो उडास काडा. तांच्या गरजां बसत तांच्या विनवणे खातीर तुमी मागा. आनी ज्या मापान तुमी हेरां खातीर मागतात त्या मापान देव तुमचेर आपणाचें बेसांव घालतलो. विशेष मापान मागया आमी आमच्या सोंसणीकायेच्या जिविता बरिकात. शांत समाधानाचें जिवीत आमकां मेळच्याक, फुटमान शांत समाधान मेळच्याक, सोंसणीकायेचें देणें आमकां मेळच्या खातीर, समाधानाचें देणें आमकां मेळच्या खातीर सोम्या लागीं विशेश रितीन आज ह्या आराधने वेळी आमी मागया. आनी सोमी आमकां आदार दिवन दी, आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमी सांगाता मागया. देवा विजय सक्रामेंता काल तुझ्या कसून सुवगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सुरणसो फळ सदांच तुमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां आडायेन फावो कर. जो जियेता रास करता एक सोसनाच्या सोसना. आमेन. देव बरो दीस देव. मोगाळ भावानो भयणीनो, तुमकां समेस्तांक सालोरेसाच्या बसिलिकाक मोगाचो स्वागत मागता. आनी मोदें जागो खाली आसा, ह्या कुशीन येवन बसल्यार भोव बरें. आयच्या मिसां हे बरी आसात. फेस्त मीस दितात सिल्वेस्टर डिसोजा नरांपाडी, अर्गामिसां जोस एंटनी डि सिल्वा चर्चिये, Valens de Souza Kundapur, Delson de Mello Pernal, Iana Pereira Belman, Dionan Pereira Belman, Albert Francis Miranda Hirgan,
Eldia Dicosta Kinigoli, Nisha Morris Karkal, Shanti Rodriguez Bella, Jesse Lobo Mumbai Thane, Dominic Teresa Arana Anikutam Shirva, Leons Mary D'Souza Sastan, Iral D'Souza Khatipalla, Vincent Patrao Mangalore, Rylan Marisha D'Souza Bombay, Shannon Ani Jinsi Rego Bombay, Gracie Ani Lawrence Rego Bombay, Jovita Ani Renita Madantiar, Lohit Ashwin Pinto Shirtadi, Joseph Mascarenas Mudbitri, Ronald D'Souza Nikutam Mukka, Rencia D'Souza Mukka, Ronald D'Souza Nikutam Mukka, Martin D'Souza Nikutam Dalantabettu, Cecilia D'Souza Nitteye, Jeshel Ani Michelle Arosa Nellikar, Anita Suarez Mumbai, Salvador Ani Lavina Saldana Karkar, George Mendoiro Ani Anita Narampadi, Melvin Rodriguez Bombay, Trishant Ani Shushmita Mudigere, Roston Matthias Baidal B. Pratik Iradyakatira Misandilanda, Veronica D'Souza Nakre, Lloyd Charlotte Kinigoli, Flossie Fernandez Belvai, Alvin Udupi, Marcel Lilmello Mudbitri, Alvin Lobo Beltangadi, Vicky Ani Shivani Mudbelle, Shobha Ani Sharal Mangalore, Rita D'Souza Mangalore. Aiche Murdomo, Vincent Patrao Mangalore, Barboza Nikutam Hirgan, Marcel Caslino Panjottu, Helvin Matthias Nikutam Dupadagatte. Aiche Jonache Prayojaka, Stephen Ani Reshma D'Souza Shirva, Jona Gvantige Dilli, Monica Salvador Mumbai, Alphonse Franco Anikutam Madantiar, Maxim Pereira Gantalgatte, Anita Suarez Mumbai. तशेंच आमच्या हरी एकल्याच्या इराद्या पासोत तसा पासोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावया. Hangar moso dostana
तूं लाभ पाकड़ी चिंताए तारा बोरे चिंतो शीक पवित्रत्म्या देवोन चेतयितो रावो स्वार्थुसो पाको चेतयितो Huskud kain portana ada tu so labh magnyar dhyana rastana mago maka shik povitapya devon चेतयितो रावों तो स्वार्थुसो पाकों चेतयितो जीने पोइना रस्ताना देण्यान तुझ्या नेट चीनी मोजी समताना सर्गा सुखात पाव पवित्रत्या देवोन चेतयितो रावो स्वार्थुसो पाको चेतयितो पवित्रत्या देवोन स्वार्थुसो पाको चेतयितो समलाव सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनी स्वरूपकारांत तुझ्या गीतां गावन प्रणाम पिता बले भेटो तुका वंदिता दिनपोळी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियलता पातकीची भोगस म्हण मागता आदार करपा बेसांव आशिता समल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनी स्वरूपकारांत तुझ्या गीतां गावन प्रणाम पिता बले भेटोन तुका वंदिता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमुख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे एक सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. क्रिस्तते मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पुनशेताक येवन ह्या पुनशेतात तावन सुमया लागीं आमच्या संता मारिफात आमी मागोवंक हांगासर आसा. हाचे शुभ वर्तेंत जेजू बक्षाना विशांत उलयता. ज्या मापान म्हज्या भावाक आनी म्हज्या भयणीक हांव बक्षिता तितल्या मापान देव म्हाका आशिर्वादीत करता. आज पवित्र सभा पद्वसो सांत आंतोन ताचें स्मरण करता आसतना सांत आंतोन आजापाचो सांत भायर पडल्ल्यो वस्तू सोदून दिवचो सांत म्हूण आमी पात येता. देखून आमच्या जिवितांत जर बक्षाणें वायट पडलां तर आनी एका म्हज्या भावाक वा भयणीक बक्षूंक हांव चुकलां तर भायर पडल्ल्या म्हज्या जिवितांतलें बक्षाणें परत फाटीं हाडूं त्या आमच्या संता मारिफात सुमया लागीं आमी मागया. एक घडी भर मौन रावया. केल्ल्या सर्व सुखींचो उडास कडून पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमकां समया आयती करया. संगता आमी मागया. हांव बादकी सर्व वेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या अवसारण सांगता. मनान चिंतून तोंडानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बेगीन सदां समकामडी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं पेनाधिकारांत मन प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kagutka, Sumya kagutka, Krista kagutka, Krista kagutka, Sumya kagutka. Sumya kagutka. Mahima, 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 Mahima Deva, Unsagi ani Shanti, Tacha Ishta. Somsari Service Pora Deva Sarkincharaya Sarpotvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Din Wasta तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकलाच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेये संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या कोस्तान आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र ज्ञासागती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र
एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. बाबा, तुझ्या मगाच्या भुजान पेटोवन भगवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो क्रोध तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियान अब्राहामाक म्हळें, वच जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. आहाब जेवंक आनी पियोंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी धरणीर साश्टांग सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणें वयर चडोवन पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येदें एक कोप दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी अब्राहामाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचें पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी दारींनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेज्रेएलाक गेलो. पूण सर्वेस परसो हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेज्रेएल पर्यान आहाबा मुखल्यान धांवत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडूक कर. सियोनान देवा, तुजी स्तुती करूंक फावो. सियोनान देवा, तुजी स्तुती करूंक फावो. सियोनान देवा, तुझी स्तुती करूंक फावो. प्रितुमेची तूं भेट करताय, तिचेर पावस वताय. सुभामपणान तिका सुफोड करताय. देवा, तुझ्या वळानयांनी उदकाचो अभाव ना. भंय भिजोवन दाणी काडून तांकां तूं फरमायता. सियोनान देवा, तुझी स्तुती करूंक फावो. वय कोसलेली भूमी पावसाच्या शिवराक तूं भिजयता. तांतल्यो वळयो उदकान मोव करता. धर्ण सापाट करताय, ती भिजयता. आनी तांतल्या फळाचेर तुजो आशिर्वाद घालता. सियोनान देवा, तुझी स्तुती करूंक फावो. तुझ्या उदारपणान वर्सभर आमकां मेळटात
फोळा तुझी पावलां पडतात सगळे जाता सुफोड पीक पण गेल सुवात्याने सैत भरपूर मेळटा सर वय गुडे दोंगर आनंदान नाचता सियोनान देवा तुझी स्तुती करूंक फावो सियोनान देवा तुझी स्तुती करूंक फावो. उभी रहिए. Alleluia, 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 alleluia. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे हासूं तुमच्या सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फरिजेवाच्या धर्मदृश्टी प्रास तुमची धर्मदृश्टी चड जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजान रिगचे ना. आमच्या बरोबर सांगिल्लें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका ती सभेच्या जडतेक उबो करीत जाय. पण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका ती सभे मुखार हाडीत जाय आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडीत जाय आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताका यमकोंडाच्या आबुजांत लासत जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वयताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टेचे वाटेर आसतना ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका नित्य करता दिन करीत निती कर तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतूच हांव तुमकां सांगता पयशाक पयसो फारीक करीत सर तसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें नी तुका क्रिस्त क्रिस्ततें मगाळ भावन आनी भयणीनो हाच्या शुभवर्तेंत जेजू एक कठीण पंथ आव्हान आमकां दिता आनी तें पंथ आव्हान जावन आसा देवाचें सैंब आमचे कन्न घेवचें. आतां मनशाचें सैंब कितें म्हूण हांवें तुमचे कडेन विचारलें तर मनशाचें सैंब जावन आसा राग करचें मोसर करचें राग करचें. कोणाचें सैंब? मनशा सैंब. पूण देवाचें सैंब कालें देवाचें सैंब बोक्सांनी दिवचें. 7 न्ही बघा 7च्या 70 फावटी बोक्सूंक समयान उलो दिला. हें देवाचें सैंब आमचें कन्न घेवच्याक आमकां एक आपोवणें. जिवितांत मस्त कश्टांची संगत विशय म्हणल्यार एका तुज्या बलिश्ट वैरीक तुवें बोक्सूंचें न्ही गी. आनी सबार पोटी आमी चिंताव बोक्साने म्हणल्यार वा बोक्साने दिवचें म्हणल्यार सलवणी म्हूण हांव सलवलो. सबार पोटी हें चिंताप आमचें तें आसा. देखून आज थोडो वेळ बोक्साने म्हणल्यार कितें बोक्साने हांवें दिल्यार हांव ल्हान जाता गी बोक्साने दिल्यार हांव सलवतां गी
बक्षाण्याचें सैम हांवें कशें आपणावचें ह्या विशयान थोडो वेळ आमी चिंतन करया, नियाळ करया. एप्रिलाची 15 तारीख 2018 इस्वेंत आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस रोमांच्या कुशिकासच्या कुर्साच्या सान पावलोच्या इगर्जेक भेटे घेता आनी थंयसर तो भायर आंगणांत भुरग्यां कडेन उलोवंक लायता आनी तो थंयसर बसून आसून भुरग्यां लागीं उलयता आसतना विशेश जावन देवाच्या मोगा विशीं तो उलयनासलो. आनी ह्या वेळार एक धाकटुलो भुरगो ताका एक सवाल करूंक आशेता आनी सवाल करूंक वेता म्हणटा आसतना त्या भुरग्याच्या दोळ्यांत दुकान देंवतात आनी तो व्हड पापसाहेब ताका लागीं आपयता आनी कितें तुका सांगूंक जाय म्हज्या कानांत हळू फुसफुसून सांग म्हूण ताचे लागीं मागता. आनी हो भुरगो पापसाहेबाच्या लागीं येता आनी ताच्या कानांत एक थोडो वेळ उलयता आनी तो भुरगो आपणाच्या जाग्याक फाटीं गेल्ला तो व्हड पापसाहेब म्हणटा आले तो भुरगो म्हजे सरशीन आयलो आनी ताणें इतलें सांगलें. ह्या भुरग्याचो बापूय थोड्या तेंपा आदीं मरण पावल्लो आनी तो देवाक पातयेन नातुरलो. पूण ताच्या भुरग्याक ताणें बाप्तिस्म दिल्लो, क्रिस्तांव केल्लो. देखून भुरग्याचें सवाल इतलेंच, मरण पावल्लो म्हजो बापूय, देवाक पातयेन नातुरलो, सर्गाक गेला गी नांगी, इतलेंच. देखून पाप साहेबा लागीं ताणें तितलेंच विचारलें, देवाक पातयेन नातुरलो म्हजो बापूय आज मरण पावला, तो सर्गाक गेला गी नांगी, इतलेंच सवाल. आनी पाप साहेब म्हणटा सर्गाक तो खंडीत गेला. कित्याक तो देवाक पातयेना जाल्यार आपणाच्या भुरग्यांक देवा थंय ताणें पातयेनी दिल्या आनी भुरग्यांक ताणें काल केलां बाप्तिस्म दिला मात्र न्ही, भुरग्यांक भावार्थ दिला. देखून ह्या कारणा खातीर देव ताका सर्गाक व्हरतलो. देव खंयचोय राग मोसर हगेन दवरिना म्हूण पाप साहेब स्पश्ट उतरांनी थंयसर आसलेल्या भुरग्यांक सांगता. मुगाळ बाबा भयणीनो, आज बक्षाना विशयान उलयत आसतना देवाचें सैम जावन आसा वा जेजूचें सैम जावन आसा आमकां बक्षुचें आनी तेंच सैम आमचें कन्न घेवच्याक देव म्हाका आनी तुका आज आपोण दिता मात्र न्ही उलयता. देखून बक्षाणें म्हणल्यार सलवणी न्ही, बक्षाणें म्हणल्यार सलवणी न्ही. कित्याक बक्षिनांतलें मौन कितें आसा ती गूण करूं जायनातली पिडा. आतां खंयच्याय पिडेक इल्लें ना इल्लें वखद आसाच, पूण बक्षिनांतल्या मनाक कालें ना, वखद ना, वखद ना. तुमी खंयचेंय वखद दिल्यार आडे सायबा ह्या मनशाक तूं बक्षी म्हूण ताका कल्यो गुळयो दिल्यार त्यो जायना. कित्याक ताचें मन कोणें बदलिचें, ताणेंच बदलिचें आनी देवान ताचें मन बदलूंक ताका आदार खंडीत दिता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, बक्षाणें केदींच सलवणी न्ही. जर बक्षाणें सलवणी जाल्ली जाल्यार त्या कुर्सार उमकळच्या सोम्याक आमी कित्याक पातये जाय म्हणलें सवाल आसा. कित्याक तो कुर्सार उमकळलो, कित्याक आमच्या पातकां खातीर तो मेलो मात्र न्ही, तो जैत वन जालो. देखून बक्षाणें सलवणी न्ही, बागार बक्षाणें जावन आसा जैत असो संकेत, जैत असो संकेत. देखून हें पयलें तुमी मतीन घेजय. देखून आनी एकल्या बक्षीत आसतना हांव ल्हान जाता, म्हाका तो ल्हान करता, हांव सलवलो म्हणचें न्ही, बागार आनी एकल्याक बक्षिताना तूं कान जाताय बळवंत जाताय, आनी एकल्या बक्षिताना तूं बळवंत जाताय मात्र न्ही, तूं जैतवन जाताय, जैतवन जाताय. देखून किर्तनाचें उतर किर्तन 103 म्हणटा, सोम्या जर तूं कोटेपण लेखशी तुजे मुखार रावत कण. सोम्या जर तूं कोटेपण लेखशी तुजे मुखार रावत कण. कोटेपण लेखचें कोणें? आमी मनशांनी. जर देवान मोगाळ भावा भयण म्हज्यान तुजें कोटेपण लेखिल्लें जाल्यार वा लेख दवरलें जाल्यार सोम्या मुखार आमकां रावोंक जातें जायना. कितल्या सुखी आमी केल्यात. जर देवान म्हजी आनी तुजी सूख एक एक धर्न दवरली तर देवा मुखार म्हाका आनी तुका रावोंक साध्य ना. पूण हांव किरकोळ मनीस आनी एकल्याच्यो सुखी सोदून काडून ताका म्हजे मुखार झडतेक उबो करता. न्ही
देखून जर देव आनीक म्हजी चुकी वळखून घेना तर तो लेख दवरना तर हांवें कित्याक आनी एकल्याची चुकी लेख दवरी जाय. थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही आपणाचें कांट बरो आनी हेरांचें मूठ बरो, वा आपणाचें मूठ बरो हेरांचें कांट बरो. देखून आपणाचें इल्लेशें हेरांचें सबार. देखून आनी एकल्याच्यो चुकी कांट बर तूं भरता आसतना तुज्यो चुकी मात्र तूं मुठी बर दाखयताय जाल्यार ह्या किर्तनाचीं उतरां परत परत उगडा सादरा. जर देवान तुजें खोटेपण लेख केलें तर तुका सोम्या मुखार रावंक जावचें ना. देखून तुंय आनी एकल्याचें खोटेपण लेखाक दवरिनाका. निमाणें जडती आनी लेख करचें कोणें? ताणें मात्र शिक्षा ताणें मात्र. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या आमच्या विशेश जावन आमी बॉक्साना विशयांत उलयता आसतना बॉक्साने राग निवेयता मात्र न्ही, तो निवरायता. राग निवेयता मात्र न्ही, राग निवरायता. आतां राग निवसो आसता थोडे फावटी, इल्लोसो निवता न्ही, पूण थोडे फावटी परतून तो शिजोवंक पुरो. पूण निवरावचो म्हणल्यार संपूर्ण खाली जावचो. देखून बॉक्साने दिता आसतना तुजो राग निवता मात्र न्ही, बगार तो तेंतावन तो निवरोवन वेता म्हणल्यार तो तेंतावन खाली जावन वेता. देखून जर एक बॉक्सिनांतलें काळीज आसा तर तें पापसिल्लें काळीज जावन आसता. देखून बॉक्साने दिवचें अस्कत काय असो संकेत न्ही, बगार बळवंत काय असो संकेत. बळवंत म्हणल्यार आमकांच मोडोवंक तयार आसचें. आतां जेजू कशें बळवंत जालो? जेजूक राय जावी येता न्ही. जेजूचे शिश्य तो राय जाता म्हूण चिंतून आसले, पूण तो कुर्सार मेलो आपणाकच मोडोन. आनी ह्या खातीर बळवंत जावचें म्हणल्यार आमकांच आमी मोडच्याक. थोडे फावटी आनी एकल्या बॉक्सूंक आमकां ल्हानपण जाता न्ही. कित्याक बक्षिजें म्हणलें सवाल जाता. ताका कित्याक बक्षिजें? ताणें म्हाका इतलें पुरो पाड केल्ल्याक हांवें घाल्याक ताका बक्षिजें म्हणून विचारता हांव. पूण मुखार भावा भयणीनो, हें विचारूंक आमी विचारचें न्ही. बगार देव त्या जडते वेळार त्या व्यक्तीक त्या मनशाक त्या जाग्यार त्या वेळार तो विचारता. देखून म्हजे तावन कितें हांवें करूंक जाय देवाचें सैंब बॉक्सानाचें सैंब हांवें आपणावंक जाय. पेद्रून विचारलें सवाल कितले फावटी बक्षिजे? 770 फावटी म्हणून थंयसर सोम्यान जाप दिल्ली आसा. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूचें सैंब आमी घेवचें म्हणल्यार ताचे बरी बॉक्सानेचो व्यक्ती आमी जावच्याक आज आमी मागोवंक आसा. देखून देवा लागीं आज विशेश रितीन मागया. आज आयचें शुभवर्तान सांगिल्लीं तीं उतरां. जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच, तुज्या भावा लागीं राजी जा आनी परतून फाटीं ये. देखून आतां काणीक भेटोवचें म्हणल्यार ही काणीक हांगा भेटोवची मात्र न्ही. देखूनच जर सकडांनी तें उतर फाडलें तर हांगा खंयची काणीक येवची ना. कित्याक म्हणल्यार सकडांनी काणीक थंय सोडचें पडत. पूण कशें म्हणल्यार कितें, हर एका मिसाक तूं येता आसतना पयलो भाग कितें आसा? पयिल्लें भाग प्राचीत. याजाक तुमचे लागीं विचारता न्ही, मिसाच्या सुरवातेर कालें पातकाचें बॉक्सान एक घडी भर मावून रावून आमी खंयची चूक केल्या ती आमी उडास करचें म्हणून. तें जाल्या उपरांत कितें आसता? हांव पातकी म्हणलें मागणें आसा. ताचे उपरांत सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. हें हो भाग कितें आसा मोगाळ भावा भयणीनो? एक प्राचीत असो भाग. देखून मिसाच्या सुरवेर हें मीस एक जावन आसा देवाक भेटोवची तुवें एक काणीक, ही एक भेटोवणी. देखून ही सगळ्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जर तुज्या भावाक तुज्या भयणीचेर तुका राग आसा तर त्या भावाक आनी भयणीक तुज्या काळजा पुरतें तुवें बक्षून मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचें. देखून हांव पातकी म्हणटा आसतना जर तुजे लागीं मस्त पातकां आसात, तूं पातकां वळखूंक तयार नाय तर तुवें भेटोवचें मीस व्यर्थ, ताका अर्थ ना. देखून जर तूं खऱ्या मनान बक्षाने विचारताय वा त्या व्यक्तीक तूं बक्षिताय वा व्यक्तीक बसोत मागताय, थोडे फावटी आमकां त्या व्यक्ती लागीं उलोवंकूच नाका म्हूण आसता वा ताचें तोंडूच पळोवंक नाका म्हूण आमकां भोगता जावंक बरो. असल्या संदर्भार त्या व्यक्ती पसोत मागोवंक, त्या व्यक्तीचें मन परिवर्तन जावच्याक
आमी मागोवंक आमकां एक मिसाचो एक अवकाश आसा की ना आसा. देखून हांव पातकी म्हणटा आसतना तुमी आनी एकले कडेन वचून शीद वचून हांव तुका बक्षिता म्हणून तुका कश्ट मारता जाल्यार त्या व्यक्ती पासो तुवें मागोवंक जाय. देखून त्या व्यक्ती पासो तुवें मागोवंक जाय. देखून तूं ताचे लागीं उलयनातल्यार व्हडना पूण तुज्या मतींत वा काळजांत कालें दवरनाचो राग दवरिनाका. राग हगें जर तुज्या काळजांत तुवें दवरलें तर तुज्या कुडींत एक गूण करनातली पिडा तुवें दवरले बरी. थोड्यो पिडा कितें आसतात पळय त्यो मरता पर्यंत आसतात न्ही. त्यो पिडा कालें गूण जायनात. तशेंच बक्षिणांतली पिडा एक गूण जायनातल्या पिडे बरी. ती तुज्या कुडींत पळय निरंतर तूं मरता पर्यंत तुज्या कुडींत ती आसता. देखून ती पिडा तुवें पयिल्लें पयस सरेचें पयस काडयत. आनी जेन्ना ही पिडा तूं पयस काडटना उरल्यो तुज्या कुडीच्यो ल्हान ल्हान पिडा कितें आसा त्यो पयस वतात. त्यो पयस वतात. देखून कुमसराच्या सक्रामेंतांत तुमी ह्या जाका लागीं सोम्याचें बक्षणें मागता आसतना तुमच्यो मत काल जाता इल्लीशी हाळू जाता. तुमकां इल्लीशी सवकसाय भोगता गिना भोगता. देखून हर एक मिसा वेळार मोगाळ भावा भयणीनो जेन्ना ह्या मिसाची बेटवणी करूंक तूं येता आसतना तुज्या भावा कडेन वा तुज्या भयणी कडेन तुका राग आसा तर तुका मसोर आसा तर तुका हगें आसा तर असली पिडा तुका गूण जाय जाय म्हणून तुका मोन आसा तर ती पिडा ना बक्षणाची पिडा देवाक भेटोवन दी आनी तुज्या भावा आनी भयणीक तूं बक्षी. आज तेंच इनाम तेच भायर पडल्ली बक्षणें परत पाटी जोडच्याक सोम्या लागीं ह्या मिसा वेळी आमी मागया. आमेन. आमी आयल्या बोंडो आनी वायन आस पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता. वेदीसशी आमी आयल्या बोंडो आनी वायन आस पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता. वावरांचो ओंडो गोवांचो कस्ट मावंटेन तयार जालो तुजे कडेन तो बदलचो ओडूंक निस्तेर कुसाचो तर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साक्रिफिसाचो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साक्रिफिसाचो. वेदीसशी आमी आयल्या बोंडो आनी वायन आस पेटयता स्वीकार कर म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता. वावरांचो ताका फळांचो बाकाणी तयार जालो तुज्या रक्तान तो बदलचो ओडूंक निस्तेर सयताचो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या महान त्यागाचो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या महान त्यागाचो. वेदीसशी आमी आयल्या
ओडो आनी वायन आस पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता म्हज्या बाबा भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प जदरा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आधावाक सर्वस्पत मानून घेव प्रितीच्या बाबा तुज्या पुतान दिलेली जिविताची वाट आपली करून भगिवंतलो रे जमनीन तोपलेल्या गवाच्या कणावरी आपल्या जिवाच्या या संवसारांत परवा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणावर महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो ह्या स्मरान आमी संवसाराच्या सुरीने बसोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासून तुमचे सोबे आसून आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमचा देवाक दिन वसुया वय अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापाक सर्व जदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो वागे भोंवतलो रे तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सरोन आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली ही परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सतखायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रथमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dărbaran să se vezi potul. Sărganii संसार भरला तुझ्या वैभवा, उंच गीत तुकाचं, उंच गीत तुकाचं. Săghin tucace, săghin tucace, सर्वेस पोराचे नावी एता ताकाचे, सăghin tucace, săghin tucace. Săghin tucace, săghin tucace. बापा क्रोस तुम पवित सगळी रचना तुका वखणटा कित्याक तुजे ताम जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता उदें दितानच तेमच्या पर्यंत तुका निर्माण भेटवणी करच्याक एका आशा परस जातून सुमयत आसाय देखून बाबा कलतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी आटल्याम तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर तुजीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो सुमार पोवची तेच बरी जबान तस्तनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नी कराराचें रगत पतकांचे मकसने मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनुश्य बसोत हें वरावतलें हें म्हज्या उगडासा करात
Bawa tersebut pergetuknya. Sumya Jesu ami ho undo kata ani he kalsite pieta title poti tu वैभवान येस आम्ही तुझे मरण प्रगटा. Bapa आमच्या सुरनेपासून तुझ्या पुतान सोसल्या कष्टांबर नसो तुझ्या आनंद बरीत पणा जिवंतपणाचा निसर्गा सुरण्याचो मी भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत तलबण ताची वाट पळवून असा देखून आमी उपकारी काळजान जिवीत आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडली तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान बसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक धान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन अंकवार मरयेच्या तिजपती बगेवन झुजेच्या तुझ्या बगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षां बराबर बगेवन तो लॉरेन्साच्या आनी बगेवन आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या जराडायझक आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक पवार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कानवाल्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुज्या ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरल्या सुमेस्तान माई पासान तुज्या राजन घे. ते आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळो बरो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. यास जेजू वरवीं यास जेजू सांगता यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयांचे केले मागणेक संगता आमी उणोवया. आमचो बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संता येवं तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्या मुश्कितां तशी आमची बदकां भोग आनी आमकां दाळें बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दी कोण्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बदभूषान अतिरिक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटी आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता व्यादन दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हणजे बातकांचे न्ही पूण तुज्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजूर चलयता एक ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काळ तुमची सवय आसूं. एकामेकाची तोंडां पळोवन सुमयाची शांती पटयात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काटले
आमचिका पुत्र देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमचिका पुत्र देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी आमका शांती दी ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळीच्या जेवणाका पहिल्यांदी आम्ही सुभागी सोमया तुम जेवतरमचे भाग मका भोवना तुका सुत्रान मका भलायकी मिळतली सोमयाचे सुस्वागत तुका दी तुझो सांगात म्हाका सोमयाचे सुस्वागत तुका दी तुझो सांगात म्हाका हे जेसूये काळजांत म्हज्या भर काळीस मोगान तुझ्या ए जेसूये काळजांत म्हज्या भर काळीस हे मोगान तुझ्या Dai wando jivitaso Ton somyarai khasaso Dai wando jivitaso Ton somyarai khasaso He Jesuye kaळजांत म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ए जेसूये काळजांत तुझ्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या Page number 200 ಇನ್ನೂರು काळजांतच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता मुक्तिपोणी तुका जेसू अर्सून अर्गाधिता सोमिंदू मोसो सळवणगार मोसो आयलाय मोचे करी संसैरो पाती काळजांतच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता
भक्ती पोणी तुका जेसू हरसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा, आमी घेतलेल्या प्रतिमगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजां बरी आमची काळजां आमच्या आदरबोळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड. तांच्या गरजां पळोवंक आमचे हात पांय सुडीत कर. गरिबांच्या आनी भक्तल्यांची हक्क राखून व्हरूंक आमकां जागृत कर आनी त्या हक्का पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे एक सोबे हासूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. मुगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या मानदीक बाप स्टॅनी पिंटो, प्रस्तुत पिर्गज याजक मुक्का हांकां तुमच्या नांवी समेस्तांच्या नांवी हांव आभार मानून घेतां. पुत्तुरांत पेंसरसच्या कॉलेजींत विद्या संस्थांत वावर कर्ण प्रस्तुत आतां नोवेन्स मुक्का मंगळूर डायसिस मुक्का फिर्गज हांगासर फिर्गज याजक, तशेंच वेळा प्रमाणे आमच्या सेमिनरींत मंगळूरच्या जे सेमिनरींतय प्राध्यापक जावन वावर करता ताचे नवे मिसांव वर्तेतरान जावं दी. सांत लोरेस पवित्र आत्म्या मरिफात तांकां भलायकी घटाय आनी कृपा दिवन मागता. नव्या मिसांवाक बरें मागता. हांगासर भेटवणी केला सोयरो याजक मानादीक बाप प्रवीण मोंतेरो, नारामपाडी फिर्गजेसो प्रस्तुत दिल्ली DSCC खातीर वावर करता. आज हांगासर तो आयला. मिसाचें बलिदान भेटवणी केलां ताचो उपकार बावडटा हांव. ताच्या मिसांवांत बरें मागता हांव. देव बरें कर म्हणटा हांव. भक्तीकांनी तांच्या आत्मीक गरजा खातीर बेजिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर हांगासर जावच्या सगळ्या कार्या खातीर तुमकां दान दिवंक आसा तर प्रायोजक जावन जेवणा बाबतींत मुड्डोम जावं पिरजेन जावं दान जावं दिवंक आसा तर स्टॉलाच्या संपर्क करचें या म्हाका मेळचें. तुमच्या बऱ्या मना खातीर सांत लोरेसाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. हप्त्यामध्ये आत्मीक समालोचना खातीर कावन्सिलिंगा खातीर याजक मेळटा. मुंगडपणा मुखांतर येवचें. कुमसार आनी वांजल रजरा खातीर सदांच याजक हांगासर लाभ्य आसात. जेवण इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन आसा. सर्वांनी जेवण जेवन वचचें म्हणून हांव विनंती करतां. बाजिलिकाच्या योजना खातीर तुमचें दान दिवं येता. क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाक आयिल्लें दान रियात एंड थियो मुंबई 500 रुपये, मेल्विन रॉड्रिगस मुंबई 2000, शॅरोन डिसोजा मुंबई 5000, लाविना रॉड्रिगस मुंबई 1000, फ्रांसिस वीना पिंटो पलड़का 5000, इन्फेंट जीसस स्कूल पुणे 10,000, रीटा शशिकुमार बैंगलोर 1000, शरल फर्नांडिस तोट्टाम 2000, माइकल मेंडोन्सा मुदारंगडी 5000, जोसेफ डिसोजा मंगलोर 1000. दान दिल्ल्या समेस्तांक सांत लोरेसाच्या मजतीन देवाची कृपा आशिर्वादां तांचेर मागता. तांच्या कुटुंबाक बरें मागता. आतां विनंती करता प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वांडचे पासत. सर्गीचे बापा, आमी तुका अर्गां दिता. हांगासर विविध मुड्डोम जावं पिरजेन जावं जेवणा बाबतीं प्रायोजक जावन दान दिल्ल्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर तशेंच आत्रेक मेळोवंक उपकार मागोवंक ताणें दिलां त्या वातीचेर आशिर्वाद घाल. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांनी तांच्या कुटुंबांत उजवाड फांकोवंक सर तरेची भिरांत आनी खावजेणी आनी अनवर अवघड आपायन पिडेशुडा नीव राव म्हूण मागून ह्या वातीचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
आता नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयचे जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक स्टीवन अँड रेश्मा डिसोजा शिरवां. स्टीवन अँड रेश्मा डिसोजा शिरवां. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां मोनिका साल्वाडोर मुंबय. मोनिका साल्वाडोर मुंबय. अल्फोन्स फ्रँको अँड फॅमिली माडंत्यार. अल्फोन्स फ्रँको अँड फॅमिली माडंत्यार. मॅक्सिम पिरेरा गंटलकट्टे. मॅक्सिम पिरेरा गंटलकट्टे. अनिता सुवारीस मुंबय. अनिता सुवारीस मुंबय. मुर्दोमू विन्सेंट पत्रावो मँगलोर. विन्सेंट पत्रावो मँगलोर. बार्बोजा अँड फॅमिली हिरगान. बार्बोजा अँड फॅमिली हिरगान. मार्सेल कॅस्टलिनो पंजोट्टू. मार्सेल कॅस्टलिनो पंजोट्टू. हेल्विन मतायस अँड फॅमिली दूपदकट्टे. हेल्विन मतायस अँड फॅमिली दूपदकट्टे. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यात तर तांणी येवन वाद स्विकार करियेत. उबे रवियां सांत लोरेस चमाना गीत गावियां. वंदन माती सांता लोरेसा. वंदन आज आमी करता तुका. वंदन तुका इष्टा जेजूच्या. वंदन घे आज भक्तांचो तुच्या. सांत लोरेसाक नवेनाचे मागणे. ये जैते वन मातीरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरते खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणें. वरत्या पातयेन आमी तुजे सत्य आयल्या. जिव भावार तीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां सोड दे. आमच्या बेसांक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांक तें कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेंत आनी कस्तान वरांक आसल्यांक आमच्या संगपा प्रमाण आमी पावशें कर. अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडियात्म्याच्या सरकारसांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन. सांत लोरेसा मरिफात मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आर्गां देवया. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत आर्गां दितात. वयट एग्जामांत पास जाल्ल्याक ऑफर लेटर मेळिल्ल्या पासत. बऱ्या सांबाळाक काम मेळिल्ल्या पासत. फ्लॅट्स सेल जाल्ल्या पासत. बरी सैरीक लाभल्या पासत. उदकाचे समस्ये परिहार जाल्ल्या पासत. जाग्याचे डॉक्युमेंट नांवार जाल्ल्या पासत. काम मेळिल्ल्या पासत. शिरांची पिडा गूण जाल्ल्या पासत. दोगां जाणांक आंगाची दूख गूण जाल्ल्या पासत आर्गां दितात. मेळिल्ल्या उपकारा खातीर आर्गां दितात. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. सांत लोरेसा मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक आर्गां दिवन आतां मागलो उपकार मेळोवंक आमी मागता. 90 आनी 1 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक. 30 जाणांक बरें काम मेळोवंक. 4 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक.
6 जाणांक डायबिटीज, दोगांची BP नॉर्मल जावं, दोगांक कामांत भद्रती मेळोवंक, मतीची बेजाराय पयस जावं, तेगांक घर बांदूंक फावो जावं, घर जागोवन आवार जावं, हट आनी राग पयस जावं, 11 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावं, 5 जाणां भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, 18 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक, 4 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक, तेगांक उलोवंक फावो जावं, आळसाय पयस जावं, दोगांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक, तेगांचें काजार जिवीत बरें जावं, दोगांचें उसमोड एकल्याचें थायरॉयड ट्युमर गूण जावं, 4 जाणांची सांबाळ सोडोवंक, 6 जाणांक घरांत समाधान मेळोवंक, तेगांक विजा मेळोवंक, सर्जरी बऱ्यान जावं, तेगांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, मेलिसा म्हणल्या चलयेक बऱ्या कॉलेजींत बरी सीट मेळोवंक, फ्लॅट बरें मोलाक विकून वचोंक, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावं, घोवाचें मन परिवर्तन जावं, आपल्या बायले भुरग्यां सांगता मोगान रावंक, दोगांचे जागेचे समस्ये पर्याय जावं, 8 जाणांचो पांयांचे गांठी दूख गूण जावं, दोगांची सामकुळें केसोळी पांयांक किळे नापय जावं, 4 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, 10 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 13 जाणांक PR लाभोवंक, 5 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक, वायट संवयेतावन सुटका मेळोवंक, 5 जाणांचें घर बांदपाचें काम बऱ्यान जावं, 8 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावं, 4 जाणांचे पाय दूख, तेगांचो हात दूख, बिल्डींग रिडेवलपमेंट काम जावंक मागते आसात, चिंतिल्लें काम बेगीच पोंता पावोवंक, बऱ्या स्कुलांत एडमिशन जावं, 4 जाणांक रीण फारीक जावं, मजत मेळोवंक, एका भुरग्याचे एडिनॉयड आनी टॉन्सिल्स आनी एस्थमा गूण जावं, दोगांची किडनी पिडा, मतीची पिडा, किडनी स्टोन, दोगांची तकली दूख, दोळे दूख, पेंगटाची, शिरांची, गॅस्ट्रीक, पोटाचे समस्या पिडेन कश्ट ते आसात, हार्टाची पिडा कश्ट ते आसात, हांकां समेस्तांक बरेंपण जावं, 6 भुरग्यांनी एग्जाम पास जावं, 6 भुरग्यांक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक, दोगांचे केस चडचे रावंक, पॉयंट बऱ्यान जरान जावं, दोगांचे लॉन फारीक जावं, भायर पडले भांगर मेळोवंक, 4 जाणांनी आमल पिवणे सोडूंक कुरपा मेळोवंक, स्मोकींग उणें जावं, आंगार आसची कथा माजवंक, 4 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावं, अन्याय करतल्यांची मत उजवाडोवंक, गोरवांतल्याक आंगार आसच्यो किरेंटी नापय जावं, उंदराचे उपाद्र उणें जावं, चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळोवंक, डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावं, गर्भांत आसलेल्या भुरग्याक वाडावळ बऱ्यान जावं, एकल्यान कान गेल्ले पयशे पाटी दिवंक, बाबाव मदें आसचे झगडे समजावंक, एका भुरग्याक दांत येवंक, कुटुंबांत आयिल्ले कस निवरावंक, दोळ्यांतले फारें क्लियर जावं, गव्हर्मेंटान काम मेळचें कशीत मागतात, प्रत्येक तेसां बसत मागतात, एकल्याचे पोटाचे सर समस्ये पर्याय जावं, डायजेशन समज जावं, ग्रीन फारीक करूंक मजत मेळोवंक, कॉलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, RFT, LFT आनी फंक्शन रिपोर्ट नॉर्मल जावं, दोगा भुरग्यांक बरी भलायकी, मतीक समाधान मेळोवंक, एका स्त्रियेची फूल बॉडी रिपोर्ट नॉर्मल मेळोवंक, इगर्जेचे जागेचे सर समस्ये पर्याय जावं, एका कुटुंबांत आसचे मानसताप पयस जावं, कुटुंबांच्यान एकवटान माय मोगान जिवंक, लिली डिसूजा म्हणल्या भयणीक मेमोरी पावर बेगीनच पाटी मेळोवंक, तिची भलायकी पाटी येवंक, एकल्याची थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागतात, आमा समेस्ताच्या गरजां बसत, हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकां बावडत्यां बसत, मागोवंक सांगिल्लें बसत आमी मागया. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ಬೋಧಿತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಬಕಾರಣ ಕೃಪೆಟ್ಟು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕರೆಗೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಆವದು ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರನಡ ಎಂಕಲುತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ
ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ, ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ದಾಸನು ನಾನು, ಈಶನು ನೀನೆ ದೇವಾ. ದಾಸನು ನಾನು, ಈಶನು ನೀನೆ ದೇವಾ. ಬಲಹೀನ ನಾನು, ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ದೇವಾ. ಬಲಹೀನ ನಾನು, ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. शेकीम बावरत्या प्रमाणे जिणी जेवण बागे मरण मरण सरकार तुझे संगता ससना होगळ संचे बाग आमकां समेस्तान फावो कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवंतलो रेस मारती राम आपसत विनाती कर. क्रिस्तच्या वसन्याक आमी पावो जावच्या खातीर राव तुया येसर पदवेदरा देवा. भाग्यवंतलो रेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची कँड आमी पालवाशें कर म्हूण लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर पिडेस्त भावंडां पसत आमचे पसत तुजे बगले नासल्ल्यां पसत पिडेस्तां पसत आतां आमी मागया. सुम्याचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर आनी संवसार. सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोट तुजे सरशीन पावोन दी. सुमी तुमची सोवे आसो, तुमच्याय सोबे आसूं. सर पदवेदरांनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतन कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय, व्हडा मोगान तूं सांबाळताय. या तुज्या विश्वासी साकरांची दयाल दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावं रे वडल्या सर्बांत पसंती तांकां सोडय. मतीच्या आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या गणित काकुळचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तुज्या भक्तां सालो रेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी येतमेची भलायकी लाभय. या बसलिकांत तुज्या दैवीक साहस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणले ते दुस्काय तांची जावं दी. अशें सांजी जोडली तुजी साकरां जेजो क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखी प्रकारांत चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंत जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या बरी फात. सुमे जेजो क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आनी तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूंक. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ आसो. आमेन. आमच्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां समेस्तांक मागया. तोच पवित्र आत्म्याच्या उदकान आमी आतां शेणयतना देवाच्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमची पातकां भोगसूं दी. आमकां नवें जिवीत सडवण लाभूं दी. हें पवित्र तेलान मागल्या मारिफात देवाची कृपा भरपूर मापान देण्या मारिफात पवित्र फळां मारिफात आमकां लाभूं दी म्हूण मागून आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. पावनात्मा रे इळिदु बा स्वामी, दहिಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಾಣಗಳ
ಸುರಿಸುಯಿದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಬಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಬಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಂಚಶತ ಮಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶತ ಮಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಬಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ Givonta San Loresa la poi tu Jesus Turte vonta bukta Jesus cha Patai atmi kata Astro tundu bulyanso Adatu papiyanso Divya tambo segiso Martir tu Kristaso Sakshi tu Raktaso Prerak tu Mavartyanso Magivonta Saloresa Napur tu Jesus Kurpevonta Bukta Jesus cha Patayat Mikata Mukal puta sove Angkwar mori Ashirvati amka Jesus cha Puvit kalsa Ama sarva Di तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा भगवंत कुर्सचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.